आम्ही पयलो भाग चालू करूया, देवाक अर्गां दिवया. तर सगळीं तोंड उगडून तुमकां जाता ते भाशेन देवाक अर्गां दिवया. हालेलुया 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 रबा शिराबा रबा चाता हालेलुया 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 रबा शिरा बाबा लबा शका करता ता लबा शुभ लबा शो होरा बाशिरा बाबा बाबा लबा शका ता रबा हिया रबा शिरा बारा 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 बाला बशारा रिया 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 लबा होआ बाबा लबा ही हारा का का लबा ता लबा शकत रिया रिया लबा बाबा लबा होरा बाशिरा बारा 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 बाला बशारा रिया 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 लबा होरा बाशिरा बारा 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 बाला बशारा रिया लबा होरा बाशिरा बारा 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 बाला बचा का लबा शत रिया लबा ता लबा का होरा बाता ता लबा शका का लबा ता लबा शो रिया बाबा लबा होरा बाशिरा बारा 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 बाला बशारा रिया रिया लबा होरा बाबा बाला बशा का लबा शत ता लबा का होरा बाशिरा बारा बारा बाला बाबा लबा मोला का ता लबा शो रिया 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 लबा बाबा लबा ही हारा बादल लबा बाबा लबा शका का लबा शत हालेलुया ला 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 या 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 ला ला बाला दिया शता वाला या 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 लबा होरा बाशिरा बारा 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 लबा शत हालेलुया ला 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 या हालेलुया 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 बाशिरा बारा 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 बाशा या या बाबा लबा होरा बाशिरा बारा 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 ला 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 या या बारा बाबा लबा शका का लबा ता या बाबा होरा बाशिरा बाला बक्का का लबा शत या या लबा होरा बाशिरा बारा 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 बाला ता या हालेलुया हबला बक्का ही हारा बाशिरा बारा 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 लबा या या लबा हालेलुया हालेलुया रबा शिकरलत. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesus. Thank you. God bless you all. Bosuya. कितल्या जाणांनी जेजूक पळयला? एकलेच कोण पळयला? तो हात वयर काडा पळया. जेजूक पळयला कसो पळयला सांगात? कोणे हात वयर काडला तो? सॉरी ओटमीक वताना. पूण आतां सैमीक वाठारान दिश्टी पडना. म्हाका सैमीक वाठारान दिश्टी पडटा ह्या जाग्याचेर. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां पळोवंक जाय एकामेकाक पळयात. कित्याक तुमी जेजूचे सांदे. तुमी जाणे कितें जावन आसा जेजूची कूड. तुमी म्हणटात हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा काय म्हणना? जाल्यार कित्याक ते स्वत दिना तुमी? तेन्ना तूं तर म्हणटा हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, जाल्यार तुवें जेजूक कित्याक पळोवंक ना? दुसऱ्याक तूं कित्याक दाखयना तुजी कूड? इरवांव सारकें आं? तूं जेजूची कूड काय ना? होय. त्या क्रिस्मसाक हांव सांदो. तर तूं म्हाका दिश्टी पडता. हांव जेजूच्या रुपान तुका पळयता. जेजू म्हाजो व्हडलो भाव. जेजून सांगलां हांव तुमकां चाकर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आमी आमचो गूठ आतां इश्टाक फोडूतात. कशे भाशेन इश्टा कडेन वयतात सांगूंक? गुरजेक वयतात कोण काम करतलो म्हाजें इश्ट. वय काय ना? इश्टाशी वयता. आयज आमी सगळीं खूंय येयल्यात? इश्टाशी आयल्यात. एकामेकाक पळयात. काळजा मनान सांग आनी जेजू म्हूण मानून घेयात आनी एकामेकाक हात दियात. इश्टागोत जोडात. एकामेकाक हात दियात. उठात. त्याच जाग्यार न्हू. उठात. सगल्यांक जाप करा. सगल्यांक हात दियात. हांसतात. हांसतें मुखामोड. क्रिस्तांव जिवितांत तोंड कांय करूंक जायना. हांसतें मुखामोड आसूंक जाय आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. बाय तूं कित्याक उठना? हां उठात. एकामेकाक जाप करात. जापयात. हांसात. मातशें हांसतें मुखामोड दियात. लॉजे नाकात. दादलो बायल ना. आमी सगळीं एक. थँक यू जीजस.
गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. ही जावन आसा जेजूची ओळख. आनी ओळख कशी मेवता? एकवट आनी मोग. जेजू आयलो स्वर्ग सोडून संवसारांत कितें करूंक आयलो? एकवट करूंक. शेणलेली पोरजां शेणलेलो आमी हे मनशाकूड तें देवाच्या राज्यान पावोवपाक. आनी तें देवाच्या राज्यान पावतले जाल्यार आमकां एकवटाची गरज आसा, एकामेकाक आदाराची गरज आसा. एकल्याच्यान कांय करूंक ना. एकादीन तावयो फेडूंक जाता? आवाज येता? दोन हातीची गरज आसता. तेच भाशेन आमी देवाच्या वयतलीं जाल्यार आमकां एकामेकाची गरज आसा. एकलो केन्ना देवाच्या राज्यान पावोंक शकना. म्हाका तुका जें कित्याक पडलां इतलें म्हटलें तूं सकलो पडलो. हांव केदोय शाणे आसूं, कितलोय गिन्यानान आसूं, कितलोय ग्रेस्त आसूं, कितलोय व्हडलो आसूं, कितलोय आनीक देवाच्या उतरांतलो पवित्रपणो आसूं, पूण एका उतराक लागून हांव सकलो पडलो. म्हाका कित्याक पडलां? जेजू कित्याक आयलो? आपणाक कित्याक पडला म्हूण सांग काय? आमचें पडलां तें घेवपाक आयलो. आमचें पातो आमचेर पडलेलें तें जेजून आपणाचें केलें, आमकां आदार दिलो. आयज तुका आनी म्हाका हांव आनी तूं जीव जगले जाल्यार आनी तुवें दुसऱ्याक आदार दिवंक गरज आसा. हालेलुया. तर आयच्या दिसाचेर जर आमी दुसऱ्याक आदार दितले जाल्यार दुसरी पयलीं आमी केल्याच, कित्याक देवाक आर्गां दिल्या. आतां दुसरें आमी कितें करूंक म्हटलां? हें देवाची तुस्त करूंक जाय. मागणें करूंक सुरवात पयलीं देवाक आर्गां दिवपाक. दुसरें देवाक इस्तुती करपाक जाय. देवाची इस्तुती करप कशी? हांव तर बाबाची इस्तुती करता. आरे बाबा काय बरो दिसता रे तूं, बरो शर्ट मरे तुजो, बरो आहा मरे तूं. कोत्ता काय ना? आमी देवाची करूंक जाय काय ना? देवा तुवें म्हाका आयचो दीस दिला, आयज बरें जिवीत दिलां, आयज बरी भलायकी दिल्या, आयज बरीं चिंतनां दिल्या, आयज बरी आनी कितें दिलां, आयज बरें कितें तरी म्हाका येवजण जेवण खाणाची तयारी केल्ली आसा वो तुवें म्हाका दिल्लें आसा. हांव तुका आर्गां दितां. म्हणजे आमी तुस्त कोत्ता, वय काय ना? तर आयज ती तुस्त करूंक आमी देवाची कोत्ता जाल्यार देवान सांगलां तुवें पेल्याक केलां तें म्हाका केलां. हालेलुया. कोणाक केलां? पेल्याक केलां. बरयल्लें आसा हें काय म्हाजेंच सांगता हांव? ही म्हाजी वडवीक न्हय म्हाज्या भावांनी. ही वडवीक देवाच्या पुताची, त्याच्या उतराची, ताच्या शिकवणेची. ही आमकां जाय जाल्यार आमी भितर सरुया. माथ्याचो शुभ वर्तमान 22:25 काडात. म्हाका जाय तुमी उलयलेलीं आं सगळीं. थोडीं जाणां ओगीच रावता आनी म्हाज्या तोंडाक पळयता. म्हाका तेन्ना भिरांत दिसता. कितें तरी चुकलें काय म्हाजें रागान पळयता अशें म्हाका. तो आसत जाल्यार, उलयत जाल्यार, तोंड उगडीत जाल्यार म्हाज्या भाव भयणांनी म्हाज्या परस तुमकां चड फायद्याक पडटलें. तुमी उलयत जाल्यार तुमी उलयल्ल्या उतराचो तुमकां उगडास उत्तलो. आनी तो उगडास घरा वचून तुमी गेलो जाल्यार तो उगडास, तें उतर तुज्या काळजान भितर वेतलें एक बी कशें. आनी तूं पोतून वचून उगडास कोत्ता तेन्ना तूं ताका उदक घालून तें उतर किल्लतलें सदांच तुज्या मनान उगडासाक उत्तलें. वय वना? देखो जेवन सांगलां हें म्हज्या उगडासाक करात. कितें करात म्हणलें ताणें? हें म्हज्या उगडासाक. कितें तें? आपली शिकवणेचो उगडास करात. घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत, आनी हें म्हज्या उगडासाक करात. कूड आनी रगत तें मांस न्हू, चिकन मटन वो मनशाचें तें मांस न्हू. तें देवाच्या काळजांतलें भायर सरलेलें तें उतर. मनीस उंड्याचोर बी न्हय, पूण कित्यान जियेता? देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या उतरान. तर तें मांस हें आमी जाणा जावंक जाय. मांस म्हळ्यार शेतकडी न्हू, मांस म्हळ्यार आनी कितें न्हू, मांस म्हळ्यार तुजी गिरेस्तकाय न्हू. आमकां सगल्यांक संवसार देखून सांगलें आमचें जिवीत कोणाक लावंक जाय?
आत्म्याक, आत्मीक जिविताक देव वतमो, हांव एक वतमो, तूं एक वतमो. आत्म्याचें जिवीत आमी आत्म्याक दिवं जाय. आमकां देवान ह्या संवसारांत धाडल्या कितें करूंक? आपणें कितें बरें केलां तें आमी करून जिवचे खातीर देवान आमकां धाडल्यात. तितून म्हाजी आतां पयलीं मातयेच्या शिवर्तमानान 25 आनी वोड 40 दिसता म्हाका. राव चयता. काय 41? हां, वोड 40. कोण वाचता? वाच. पळयात, तूं सवकास एक उतर वाच आनी तुमी सगलीं तेज्या फाटल्यान तें उतर तुमच्या तोंडान उच्चार करात. पळय, हांव उतर चुकय नाका बाय, नदर काडी नाका. म्हाका राग येत जाल्यार मोठे दोळे करून पळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक केल्यार? एका भावाक केलें, एके भयणीक केलें. कोणाक केलें? म्हणटच म्हजो दोळ्या मुखार म्हाका जेजू दिश्टी पडटा. कसो मेवता? म्हाज्या भावा व भयणीच्या रुपान. जितलो ओस्कोत आसा तेका तर हांव करतां, तेका तर आदार दितां. जाल्यार जेजू म्हणटा तुवें म्हाका आदार, कित्याक जेजू ओस्कोत जालो त्या कुर्साचेर. जेजू ओस्कोत जालो त्या मोळ्यांत मागण्यांच्या. आयज जेजू ओस्कोत जाल्लो आसा आनी आयज जेजून आमकां हिंगासर एकठांय केल्या. तुमी कश्टावतात, हयच्या बरान चेपल्यात, ती म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतां. आयज हें समाधान दिवंक ताणें आमकां आयज आपोवन हाडल्यात. कोण आपले कुशेन येवंक नात. ताणें आपयले शिवात कोण हिंगा पावोंक ना. आनी जिवाच्या शिव वर्तमानान सांगता, कोणूच आपले कुशेन येवंक ना, पूण म्हाका धाडला त्या बापान तुमकां म्हजेशी ओडून हाडल्यात. असल्या मनशाक हांव निमाणे दिसाक नवें जिवीत दितलो. निमाणो दीस खंयचो? निमाणो दीस खंयचो? आयज तुजो आनी म्हाजो निमाणो दीस. तें जिवीत बदलपाचो, पातक सोडपाचो आनी नव्या जिविताक, नव्या कराराक उबे रावपाचो. हांव तुमकां सोत सांगतां. वाचलां गो बाय तें? स्वताचो दीस. स्वत म्हणल्यार कितें? स्वत म्हणल्यार कितें? कित्याक भियोन उलयता? तूं नेटान उलय मुगो. आं, जितलें आमी नेटान उलयता तितलेंच आमचें तें बेगीन किल्लता. तें किल्लोंक जाय, तेका पानां फुडें तेका फळां जावंक जाय. आनी तुज्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरता तीं फळां जावन दुसऱ्याक मेळोंक जाय. ल्हानांतल्या ल्हानांक ती मेळोंक जाय. हालेलुया. हांव जाणा म्हणटच हांवें ती नेटान दिवंक जाय कोणाकूय उमेदीन.
प्रेज द लॉर्ड. म्हणून तुमी आतां जेजू कोण तो जाणात. आतां जेजूक सच्ची वचोंक गरज ना. जेजू आमच्या बाराबरूच आसा. जेजू हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर तो म्हाज्या सांगात ताका आहा जाल्यार म्हाका कसली भिरांत. म्हाजो भाव आनी भयण हो कोणूय शेजारी देखून जावं एकवटान आनी मोगान आहा जाल्यार आमकां सैतानाची भिरांत कसली आहा. आसूंक येता कोणाक भिरांत? भिरांत केन्ना येता? आमी एकामेकाचे दुस्मन जाता. हय ना? आमकां हे दुस्मानकाय जावंक जाणें आपयल्या. आमकां तेणें दुस्मान जावंक रोचल्या संवसारांत. कितें करूंक रोचल्या? एकाचो मोग करूंक. प्रेज गॉड. हांव आनी एक दुसरे भाशेन दाखयता तुमकां कित्याक रोचल्या, कितें करूंक रोचल्या ती. मोग कसो जाता तो. एफेशियन 2:10. एफेसकारांची चीट 2:20 ही लायन आनी ही ओड तुमच्या काळजाक बरोवन दवरात. सोंपेपणीन तें कोणाकूय वाचूंक. म्हणल्यार तूं आनी हांव कोण तो सोंपेपणीन वाचूंक जाय. कोणय तुका पळोवनूच ओळखोंक जाय. केन्ना मनशाक पळोवन ओळखता न्हू. आरे अमकोच तो. आतां म्हाका वळखता. आरे वास्को मामा तो ब्रदर मरे. सोंपेपणीन वळखता म्हाका. ते भाशेन ही ओड आमी शिकोंक जाय आनी आमच्या काळजार ती बरोवंक जाय. म्हणल्यार काळजान बरोवन आमच्या तोंडांतल्यान ती भायर सोदता उतरां. ती भायर सरोंक जाय. दुसऱ्यान आयकोंक जाय आनी दुसऱ्याक समजल्या उपरांत तुज्या आनी म्हाजी एकामेकाची ओळख मेवता. हांव कोण तो. प्रेज द लॉर्ड. वाचात. आमी पुरो मातशें राव. आमी कोण? माय बायची भुरगीं न्हू. आमी देवाची रोचना. देवान आमकां रोचल्या. हें स्तोत्र 139 सांगता. हांव मातयेचो कोण आसतना देव म्हाका वळखतालो. हांव थिंगा वचना. हांव हिंगाच रावतां. आनी आनीक फावटी पोत्तून कित्याक हांवें म्हटलां तुमकां हें तुमच्या काळजार बरोवन दवरात. पयलो सद्याक हांव कोण तो वळखोंक जाय. हांव कोण? देवाची रोचना. देवान म्हाका रोचला. म्हाजी पदवी सगळी देवा कडेन आसा. म्हाका कडेन ना. पूण देवान म्हाजी ती म्हाका दिल्या. ती म्हाज्या ओंठांचेर आनी जिबेचेर आसा. ती कशी म्हाका कडेन आसा आमी म्हाजी ती सोदया. आमी पयलीं देवाची म्हाजी त्या फुडें कित्याक रोचले आमकां? खंयच्यो बऱ्यो कन्यो. आमकां संवसारांतल्यो जायत्यो बऱ्यो कन्या. जायते पयशे केले जायतें बरेंपण. देवान केलेल्यो कन्यो. संवसाराच्यो कन्यो न्हू. सुरवातेक हांवें उगडास केलो तुमकां. कितें म्हणून? मनशाक कूड आसा, ओतमो आसा, जिवीत आसा. आतां हें जिवीत मिडिएटर. हें जिवीत ओतम्याकूय लावंक जाता. हें जिवीत कुडीकूय लावंक जाता. कुडीक लायली जाल्यार संवसाराच्यो वस्तू आमी करतली आनी संवसाराक आमकां कितें कुडीक जाय तें आमी आशेतली आनी संवसारानूच घुस्पतली. हें जिवीत जर तर आमी ओतम्याक लायलें जायत तें स्वत देवाचें उतर. तें तर जिवितान पावलें जायत जाल्यार ह्या संवसाराचो उजवाड काडोवक ओतम्याचो तो नाटाक जातलो आनी देवाच्या उतराचो उजवाड तुज्या ओतम्यांक मेवतलो आनी तुजो ओतमो देवाच्या राज्याक चलोवंक आशेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जेजस. हालेलुया. आमी कोणाची रोचना? कित्याक रोचल्या? आमी कितलीं जाणां देवान केल्यात. आमी हिंगासर येतात, मिसाक वयतात, फेस्ताक करतात आनी घरांत जायतें सगळें देवस्पण आमी करतात. पूण कितलीं जाणां देवान कितें केलां तें सोदून आमी कोत्तात काय? मागीर म्हणटा आमी आमचें जायना. मागणें ना आमच्या पासत माग. ही पयली चूक म्हज्या बाबणांनी. आमी पयलीं देवाचेर पातयेना. जो मनीस हांव देखून म्हज्या पासत माग म्हणटा जाल्यार हांव देवाचेर पातयेना.
ताका देवान संवसारांत आयलो मनीस जावन आनी ताणें आमकां एक पदवी दिली, शिकोवणेची पदवी, उतराची पदवी. देव कोण? देवाचें उतर. आतां पयलीं हांवें सांगलां आमची सगली पदवी कोणाक आसली? आतां देव संवसारांत येयलो मनीस जावन, उतर संवसाराक देंवलें, आमचे भाशेन जालें आनी ताणें आमकां ती पदवी दिली. आमकां ताणें आपले भाशेन केली. आमकां कितें केली? उतराची उतर आमकोणें उतराची पदवी आमकोणें दिली. आनी आमकां म्हाकाच्या शिव वर्तमानान 11-20 वरान 23 वडीन ही पदवी आमी उजार करीत जाल्यार आनी आमच्या जिवितांत लायत जाल्यार आमी जेजू भाशेनूच म्हणून आमी दाखोवन दितली. जे जेजून वचपां वचोरी आमी लागरी जाल्यो केल्यो म्हणटा त्यो बेश्टे करूंक ना. जेजून सांगला तुज्या भावार्थान त्यो जाल्यो. आयज तेच भाशेन ह्याच जाग्यार जर ती तर आमी घेयत भावार्थान देवाचें तेजें उतर आमी घेयत जाल्यार भावार्थाची पदवी आमच्या भितर आहा म्हणून आमी दाखयत जाल्यार त्याच प्रमाणे उबी रावत जाल्यार तेच पदवी तीच वचपां तेच मिलाग्री आयज ह्या जाग्यारूय जातल्यो. वाचत बेश्टें उतरां ती वाचून पवित्र पुस्तक वाचून बेश्टें सादें म्हणून समजू नाकात. पवित्र पुस्तक एक पदवेन भरलोलें. पवित्र पुस्तक एक गूढ एक मिस्टेर देवाचो. आनी तें पवित्र पुस्तक तुवें आनी हांवें जेन्ना आमी तोंडान उचात्ता तेन्ना तें देवाचें उतर सत म्हणून भावार्थान मानूंक जाय. आनी तेंय भावार्थान मानता जाल्यार कितें जाता तें मागीर हांव हेब्रेच्या चिठीन बरयलां तें तुमकां उतकें कोत्ता. तें पयलें वाचात. पदवी दिल्या पळय ती देवान आमकां. वच बाय मार्क 11:23. राव राव मातशें राव. हे हांव म्हणल्यार कोण तो? मागीर तिका नांव घाल तेजें सगल्यांक कळोंक बरें. तूं वाचता तूं जाणा जाल्यार हांव म्हणलां वो ताणें म्हटलां तूं जाणा जेजू सांगलां म्हणून जाल्यार तेन्ना आमी नांव घालूंक जाय. जेजू जेजू कोणा कडेन उलयता आतां? म्हाका कडेन उलयता. म्हाका कडेन उलयता. तोंड म्हजें उतर देवाचें. तें उतर नांव जेजू नांव देवाचें आनी तो उतर सांगता म्हाका हें जेजून म्हटलें. खरेंच सांगता. जेजू म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर जेजू आय म्हाका खरेंच सांगता. आयकतल्यांनी कान आसलें आयकोचें. उतकें करचें म्या कान तूं म्हजें ताडो तुजो आयकूंक हो ताडो आनी खुशी तुजी समजूंक. जें कितें सांगलां तें सत म्हणून मानून घेवन तेणें सांगलां तें जालें म्हणून खुशाल जावंक. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी आपले भाशेन आमी पयलें वाचलां तें एफेसन 10 कोणा भाशेन जावपाक? आपणें कितें बरें केलां तें करून जेवचे खातीर. तर आयज आमी एकठांय जाले जाल्यार हें शिकोवंक आमी आयकतात आनी वयतात. उजार करिनात. आमी शेणटात. चुकता आमी मनीस म्हणजे वचकोत आमी. तुमी म्हणटा तूंच न्हू हांवूय तोच हांव आनी दुसरो न्हू. पूण इल्ली गोडी देवान तर दिलेली आसा पवित्र आत्म्याची. ती तर गोडी हांव उचार कोत्ता जाल्यार जरूर म्हाजें जिवीत बदलता. जशें जेजून म्हटलां 1 वरभर तुमच्यांनी म्हाज्या सांगाताक सारूंक जालें ना. कित्याक जमेता? हिंगा येयल्यार तशें जायते जाणां जमेतात. कित्याक तेन्ना जेजून आमकां तपासून काडलेली आसा. ती तेन्ना आतांची खबर ती तेन्ना उलोवन दवरलेली आसा. हें अशें घडटलें म्हणून आपणाक भाशेन कोत्तली म्हण तुमी हें जायना जावपाक. हें उतर बरे भाशेन जें हांव तुमकां भासावणे चडशें दितां हें भासावणे तुमच्या काळजान बरोवन दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच हांव म्हणल्यार कोण? जेजू म्हाका वो आमकां खरेंच सांगता. जेजू सत उलयता फोट मारिना. जेजूच्या तोंडांतली एकूय फोट भायर सरोंक ना. आमच्या तोंडांत जायत्यो फोटी भायर सत्ता. सत्ता वो ना? होय म्हाज्या तोंडांतल्यो सत्ता. आ ना कू आ का कितें येता तोंडाक. पूण जेजू तशें आ ना का कू कांय करूंक ना. तो सांगता हांव खरेंच सांगता. हांव सत उलयतां. आतां वाच कितें उलयता ती.
पुरो कितें म्हटलां? कोण म्हणल्यार कोण? आमी म्हणल्यार न्हू, हांव उतर आयकता कोणाचें नांवान? जेजूचें. जेजू खरेंच सांगता आनी जेजू सांगता तें म्हाका आयकोंक येता. जें उतर आयकता काय येना? हांव म्हाज्या तोंडान उलयतां, आतां ती भोंड उलयता, तें जेजून सांगलां. तेजें तोंड तिचें जायत. उतर कोणाचें? जेजूचें. आनी तेणें खरें सांगलां, म्हाका सांगलां. आतां आयकलां तें कोणें? हांयें. आमी न्हू, हांयें. गरज म्हाका आहा. आमी सांगलें जाल्यार विसरलीं. कितें सांगलां गोया? बरें सांगलेलें मुगो तें. तें हांवें आयकोंक ना, तेणें आयकलां काय हांव सोदूंक भोंवता मागीर. न्हू गोया, बरें सांगलेलें न्हू गो? न्हू रे इरमो? बरें सांगलें पादेन शर्मा. कितें रे तो? कांय ना, तेकाय खबर ना, म्हाकाय खबर ना. तेका लागून तेणें सांगलां खरें सांगता. आनी हांवें तुमकां आतां सांगलां, हीं उतरां तुमच्या काळजान एक बी कशें रोयात. आनी बी कशें तुमी रोयतलीं जाल्यार त्या उतराचो पत्तून तुमी उडास करूंक जाय. पत्तून आमी तें उतर उडास करीत जाल्यार आमकां जरूर उडास उत्तलो आनी आमच्या त्या काळजार बरयलेलें तोंडांतल्यान भायर सरतलें. ती पदवी देवाची. जर देवाचें उतर आमी उलयता, देवाची पदवी आमच्या भायर सरतली. आनी तो म्हणटा हांवें केलां तें तुमी करतलीं. हें जॉर्ज अशें वळखून बरयलां, हांव म्हाजें सांगूना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाय वाच गो पत्तून तें अशें. म्हणटो हो म्हणटलो म्हणटीत कितें आहा थिंगा? आं, ह्या दोंगराक म्हणत म्हणटीत. कोण आपल्या काळजान दुबाव धरी नासतना. आतां काळजान म्हणल्यार कितें? कोण आपल्या काळजान पळय. आतां हिंगा हीं उतरां असलीं येयल्या उपरांत आमी वाचता आनी वयता, आयकता आनी वयता. आमी ती मोडूंक सोदिना. एका ओ म्हाका चोड हांव विचारिना. आयज म्हाका दीस बरो वेळ येयला म्हाका तुमच्या मुखार रावंक. देवान म्हाका दिलां देणें आनी म्हाकाच मोडूंक. आयज तुमी चिंत नाका हांव तुमकां शिकोवंक उबो रावला म्हणून, पूण तुमच्या उद्देशी म्हाका शिकोवंक मेवता, म्हाका उर्बा मेवता. कित्याक तुमी जायतीं जाणां आसात आनी तुमच्या जायत्या जाणांचे एक एकल्याचें तर एक मनान एक उतर भायर सरलें जायत जाल्यार तें उतर घडये म्हाका अदीक बऱ्याक फायद्याक पडटलें. होय काय ना? हय. देखून पत्तून वाचया तें उतर. तेंच निमाणें. कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना म्हूण. कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना. जाल्यार बरें एक मिनीट. दुबाव म्हणल्यार कितें? पळय कां 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 करून कावया भाशेन जाता. मातशें एकलें उबें रावय. उबें राव एकलें. पळय हांव तुमकां सांगता तें मातशें नेटान निबोर उलयात. तुमी निबोर उलयत जाल्यार सगल्यांक आयकोंक येतलें. ती कोण जाणा पळय तो कोणूय. दुबाव म्हणल्यार कितें? ओगी रावलीं आतां भिलीं. आं, जायत वो नायत, वय वो ना, हाका म्हणटा दुबाव. आतां देव कितें सांगता? जें तुवें कितें उलयलां, पदवी दिल्या, कितें म्हणल्या? कोण आपल्या काळजान. पदवी कोणाक दिल्या? कोण उलयता तेका. कोण उलयता देवाचें उतर तेका. बेश्टें उतर न्हू. कितें बाबा? देवाचें उतर? जेजूचें उतर तिंगा बरयलेलें आसा पळय तें. जेजूचें उतर बरयलेलें उतर मरे बाबा. समजलो मरे तूं? देवाचें उतर दिश्टी पडटा तुका? उतर दिश्टी पडटा? खूंय हा रे? खूंय दिश्टी पडटा?
आं ना तुका दिश्टी पडटा गुड येस तें उतर जेजू गुड 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 बरें बरें सारकें आहा बाबा तुजें एकदम बरें पूण तें उतर जावन आसा एक आत्मो आं ओके थँक्यू जेजस हालेलुया थँक्यू जेजस प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड थँक्यू बरें आं बरें एकदम बेस्ट तुजें सोल्युशन दिवपाक आतांच हांवें सांगलां जे तुमी सांगल्या उपरांत म्हाका बरें शिकोवंक मेवतलें ह्या भावा देशी म्हाका कितें तरी शिकोवंक मेवता हालेलुया थँक्यू जेजस आनी हांवें सांगोंक ना तुका तूं टिचर म्हूण म्हाजो प्रेज गॉड तूं एक्सेप्ट करता तूं ताळो आयकोता पूण तूं समजोना बस कवर देखून आमी म्हणटा उदके कसो कान तूं म्हजे ताळो तुजो आयकूंक आनी खोशी तुजी समजूंक पूण देवाची खोशी कितें ती म्हाजो भाव समजना पूण हांव समजता तुवें सांगलां तें सारकें आहा म्हणून तूं सांग मरे तूं सांगात हांव नकळो न्हू अरे हांव नको हांव नको न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाय कितें वाचतले आमी कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें कोण म्हणटा तें हांव म्हणटा तें खुंयचें कितें म्हणटा तें संवसारीक काय ओत्मीक ओत्मीक कोणाचें देवाचें खूंय मेवतलें आमकां आतां तो भाव सोदतालो तें जाता तेका लागून आमकां बऱ्याक पडटा एक उतर सुटावें करपाक उतर खूंय आसा उतर खूंय मेवता उलयल्लें उतर आयकोंक येता दिश्टी पडना तो दुसरे वाटेन दाखयता आमकां उतर दिश्टी पडटा म्हणून कोणाच्यान दाखोवंक जाता म्हाका उतर खूंय आहा तें आयकोंक येता वय काय ना उतर जेजू मनशाच्या रुपान येयला जेजूक पळोवंक जाता उतराक पळोवंक जायना कित्याक तेका रूप बदलना उतरान उतर दिश्टी पडना देखून रुपणें दिलां आनी ताका कूड दिल्या हे भशेन आमकां शिकोवप हें सुटावें करूंक एकदम बरें जाता भासाभास नासतना ऑपोजिशन नासतना रुलींग बरें चलना ऑपोजिशन येयल्या उपरांत रुलींग सुदरता कितें तरी बरें करूंक कितें तरी आनी कितें दुसरे भाशेन वाटूंक आमकां समजोंक मेवता प्रेज गॉड आतां आपूण उलयता आतां हांव म्हाजें उलयत जाल्यार बरें काय देवाचें उलयत जाल्यार बरें जातलें आनी तो दाखयता आपूण उलयता तें म्हूण वाच गो बाय तुमची नदर सारकी बुकार कोण बूक हाडला पळय तो कितल्या जाणांनी बूक हाडला बायबल सारकें उतर दानमन घालून सामकें तुमचें हें घालून तितून भितर त्या बायबल त्या उतराचेर पदवी तुमची दवरात विस्वास दवरात मागीर वाच कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आतां कितें म्हणटा हिंगा भावार्थ धरून आतां भावार्थ आमकां पयलो गरजेचो
भावार्थ ना जाल्यार म्हणून कांय फायदो ना. पूण आतां आमी भावार्थ कितें पळय तो पयलो सोदचो पडलो. भावार्थ म्हणल्यार कितें? कितें बाय? भावार्थ म्हळ्यार जावन आसा एक वस्त. भावार्थ जावन आसा एक वस्त, रॉ मॅटेरियल आमी इंग्लिशीन म्हणटात, पूण कोंकणी आमी म्हणल्यार एक वस्त जी तेज्या भितर कितें आहा तें एक लाकूड धरया आतां. एक लाकडाचो बार आसा, एक व्हडलो कुडको आसा. तें लाकूड चिरीत जाल्यार आमच्यांनी काबड करूंक जाता. कार्पेंटराक सांगत जाल्यार तें काबड कित्यान भायर सरलें? आमकां खुर्ची करूंक जाता. ती खुर्ची कित्यान भायर सरली? आमकां टेबल करूंक जाता. कित्यान भायर सरलें? आतां लाकूड आहा जाल्यार आमच्यांनी हे वस्तू करूंक जाता. तेच भाशेन भावार्थ आहा जाल्यार आमच्यांनी जें कितें सांगलां तें अनुभवून आमी घेवंक जाता. भावार्थ म्हणल्यार कितें? एक वस्त. पयलो, मागीर ही वस्त आमकां दुबाव धरिनासतना हांव तर कार्पेंटरा कडेन दितां, अरे बाबा हेजें टेबल जाता, तो सांगता वय आपूण कोण दिता म्हणून, जाल्यार तो चिंत्ता. हांवें म्हणटा अरे हेच देवळें लाकूड म्हाजें बरें आहा तें कातरलें मरे तें, अशें म्हण म्हाज्यान जोडोंक जातलें ना. कित्याक तो टेबल करून म्हाका वो खुर्ची करून म्हाका दितलो, हांव खुशाल जातलों. वय वो ना. तेच भशेन भावार्थ देवाचेर दवरूंक आमकां गरज आसा. देव कोण तो? देव देवाचें उतर, आनी तें उतर देवान तुज्या आनी म्हाज्या भितर घातलां. ती पदवी आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. तेका लागून तो म्हणटा तूं कितें म्हणटा तें भावार्थ दवरून तें जातलें. समजलें? काय आनी दुसरे भाशेन घालून पळोवया. पुलिसाक आमी जाणा भावार्थ म्हणल्यार एक रॉ मॅटेरियल, एक वस्त. आतां म्हाका कितें जाय? भलायकी जायी. म्हाका जाय भलायकी जायी. आतां भलायकी कित्यान आहा? भलायकी कित्यान आसा? देवाच्या उतरान. आतां देवाचें उतर गुजार करिनासतना बाबा वचनाका, बाबा वचनाका रे, बस रे, हय इरमो. That's good. ना तें कितें आसता, एक मनशाचेर एक गेन्साची स्पिरीट बसलेलो आसता. आनी तो तेका आपणा जें स्वत, आतां हांव कितें उलयतां म्हाजें स्वत केन्ना करतलो जेन्ना हांव संवसारीक जिवीत खातीर. आनी जरी तर हांव आतां आत्मीक देवाच्या उतराचें जिवीत जेवंक सोदतां जाल्यार हांव तुकोडेन शिकोवंक सोदतां. कळ्ळें न्हू? आतां हांव तुमकां शिकयतां. तरी तुमी तर म्हाका बरी वाट दाखयली, हांव तुमकां देखून तुमकां सुरवातेक सांगलां कित्याक तुमची म्हाका गरज आसा. आतां हांवें दाखयलां भावार्थ म्हळ्यार कितें? एक वस्त. तितूंतल्यान भितरल्यान आमच्यांनी काडूंक जाता, कितेंय तरी वस्तू करूंक जाता. सो देवाचें उतर जावन आसा तें भावार्थाचें आमकां. कित्याक देवाचें उतर देव. उतरांतल्यान देवान काडून दाखयलां आमकां. स्वर्ग संवसार वचचे आदी उतर आसलें, उतर देवा सवें आसलें, उतर देव आसलें. उतर ना जाल्यार देव ना. उतर ना जाल्यार म्हाका जिवीत ना. जिवीत जावन आसा एक देवाचें म्हाका देणें. हें जायत्या गिन्सांनी आमच्यांनी सोदून काडून एक करूंक जाता. आनी हें उतर म्हाका पदवी दिता जें म्हाज्या जिवितांत कितें ना तें म्हाका हाडपाक. भावार्थ कित्याचें वचूं पडलें? भावार्थ म्हळ्यार कितें जालें आतां? वस्त आसली आमी हितूंतल्यान म्हणजे संवसारीक जिवितांत पळोवन घेतली. आतां आत्मीक जिवितांत पळयतलीं जाल्यार आमकां गरज आसा उतराची, देवाच्या उतराची, साद्या उतराची न्हू. कोणाच्या उतराची? देवाच्या उतराची. आनी जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता तेन्ना त्या उतरान कितें भितर आसा तितलें आमच्यांनी काडूंक जाता. भलायकी कित्यान आहा? भलायकी कित्यान आहा? देवाच्या उतरान आहा. गिरेस्ताय कित्यान आहा? सुराबाय कित्यान आहा? ताकद कित्यान आहा? म्हणून आतां भावार्थ कोणाचेर धरूंक जायो?
म्हणून देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका सगळें मेवता. म्हणून भावार्थ म्हणल्यार जें कितें ना तें आहा देवाच्या उतरान. कित्यान आहा म्हणून भावार्थ जावन आसा जें कितें ना तें आहा तें देवाचें उतर. देवाचें उतर हांव उजार करिना जाल्यार, देवाचें उतर हांव शिकोना जाल्यार, देवाचें उतर हांव नियाळिना जाल्यार, देवाचें उतर उजार करिना जाल्यार म्हाका जाय तें दिश्टी पडटलें. संवसारान आहा तें दिश्टी पडटलें, पूण ना संवसारान तें म्हाका जाय. आतां हांव त्या संवसारान जेता मनीस आनी हांव पिडेस्त, म्हाका भलायकी ना. आतां म्हाका भलायकी मेवतली देवाचें उतर ना जाल्यार? भलायकी देवाचें उतर आहा. पूण हांव देवाचें उतर शिकोवंक जाय, देवाचें उतर उलोवंक जाय, देवाचें उतर पोतून पोतून उजार करूंक जाय. ती म्हजी गिरेस्त. तितूंतल्यान म्हाका भलायकी येतली. देखून हिंगा सांगलां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हणून ह्या दोंगराक म्हूण सांगसलो उठ आनी दर्यान वचतो वयतलो. आतां दोंगर खंयचो? आपल्या जिवितांतले कोश्ट, त्रास, दूख, अपमान हो दोंगर जावन आसा एका उतरान सैतान. हो दोंगर जावन आसा एका उतरान म्हाज्या जिविताचो सैतान. दुयेंस जावन आसा सैतानाची गिरेस्तकाय. शिराप जावन आसा सैतानाची गिरेस्त, दुयेंस. दुसरें देखून जेजून म्हणलें आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो, शिरापळो जालो आनी आमकां सगळ्या शिरापांतले म्हणजे दुयेंसांतलो सोडयलो. केन्ना? तेन्ना देवाचें उतर हांवें आपणावंक लागलो तेन्ना. वय काय ना? वय. तेच भाशेन गरीब काय जावन आसा एक शिराप. जेजू आपूण गरीब जालो आमकां ग्रेस करपाक. जेन्ना हांव स्वता म्हणटा जेजू तूं म्हज्या पासत गरीब जालो, स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी राजांचो राजा, देवाचो देव मनीस जालो आनी मनशाचे शिराप आले ते आपणाचेर घेतले आनी मनशाक गिरेस्तकाय दिली. समजता? येयलां समजोन तुमकां? जाल्यार आमच्या जिवितांत जर आमी जियेतलीं, आमी तीं घेतलीं जाल्यार आमी वसोंक जाय फकत देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरा वयर आमच्या लायक कांयच ना. आनी आतां आमकां इतलें बरें करून देवान दिलां ह्या 2000 वर्सांक नव्या कराराक. आमी आतां करचें कांय ना, देवान आदी करून दवरलां. तें करून म्हाका देवान दिलां म्हणून म्हाका भावार्थ आसूंक जाय. हांव दुयेंत जाल्यार देवान म्हाका बरो केला. हांव गरीब जाल्यार देवान म्हाका ग्रेस केला. देवान म्हाका दिलां म्हणून म्हाका भावार्थ आसूंक जाय. आनी तो भावार्थ जावन आसा एक वस्त म्हजी. कित्याक म्हाका जायी पळय ती दिल्या. जें कितें म्हाका नाका हांव ताका सोडून दितां. म्हाका जाय ताका लागून हांवें तें उलोवंक जाय आनी तें तिका बरोवन दवरलेलें आसा. आपुणूच म्हजे खातीर शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां म्हणल्यार म्हाका सगल्या शिरापांतलो सोडून घेत. हांव स्वता म्हणटां जाल्यार म्हाका मेवलें. हांव तर भावार्थ दवरतां जाल्यार म्हाका मेवलें. आतां क्रिस्त म्हज्या जिवितांत जालो एक वस्त म्हाका दिवपाक. जशी म्हाज्या लागी गिरेस्तकाय आहा जाल्यार म्हाज्यानी एक वस्त घेवंक जाता. म्हाका एक टेबल जावं जाल्यार म्हाज्यान ती घेवंक जाता इजी. जरी क्रिस्त म्हज्या भितर आहा जाल्यार म्हाज्यान तें घेवंक जायना. ताका लागून हांव ताका एक वस्त म्हणटा. आतां तुमच्या भितर दुसरें कितें समजून येता जाल्यार तुमी म्हाका दाखोवन दियाय. भावार्थ म्हळ्यार एक वस्त, रॉ मॅटेरियल जें कितें ना तें आहा कोत्ता. तें तितून भितर देखून देवाचें उतर जावन आसा एक वस्त म्हज्या जिविताक. देवाचें उतर ना जाल्यार म्हज्या लागीं कांयच ना. आनी ताका लागून म्हणटा पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, जेजू क्रिस्ता वरवीं अब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद. कोणाक दिल्लो? आतां क्रिस्त केन्ना आनी अब्राम केन्ना? क्रिस्त पयलो काय अब्राम पयलो? अब्राम पयलो. क्रिस्त पयलो न्हू. क्रिस्त पयलो आसलो स्वर्ग आनी संवसार रोजच्या आदी देवा सांगाताक आसलो तो देव. पूण मनीसकुळाच्या रुपान अब्राम पयलो.
पूण हो आशिर्वाद क्रिस्ताक दिलोलो देवान रोसला तेन्नाच, कित्याक देवा बाराबर स्वर्ग आनी संवसार बागाक ते घडलोलो आसलो. क्रिस्त जावन आसा एक जाणवाई. क्रिस्त कोण? जाणवाई. जें कितें ना म्हटलेलें ना, ताणें एक फावटी उलयलें तें जालें. देखून म्हटलां पवित्र पुस्तक जाणवाई जावन आसा, पवित्र पुस्तक आज्ञा. बारुकाचो बूक काड, बारुकाचो बूक 4:20 पयली ओड. जाणवाई म्हणल्यार देवाच्या आज्ञाचें पुस्तक. बारुकाचो बूक 4:20 पयली ओड. हांव तुका कितें उलयतलो जाल्यार हिंगासर तिका बरयल्लें आहा तें आनी तुमच्यांनी म्हाका विचारूंक जाता. कितेंय तें जावं, म्हाका तुमचो राग येयना. पूण जरी जर तुमी तें शिकोना जाल्यार म्हाका राग येता. देखून हांव सांगता तें काळजांत तुमच्या बरोवन दवरात, उलयात, मागीर गोवन येतलें सगलें. कित्याक देवान आमकां एक पदवी दिल्या. देवाचो आत्मो देवान आमकां दिला आनी आमी म्हणटा देवाचो आत्मो आमचेर आसा. बारुकाचो बारूक 4:20 हय 4:20 पयली ओड वॉज नंबर 1. वच बाय. जाणवाय देवाच्या आज्ञाचें पुस्तक, सदां तोखता तसली समूत. कित्याक पडटा? जाणवाय जावन आसा देवाच्या आज्ञाचें पुस्तक. आतां देखून म्हणून आमच्यांनी म्हणूंक जाता हें पुस्तक देवाचो कायदो. वय काय ना? हें बेश्टें पुस्तक न्हू, सादें पुस्तक न्हू, आनी दुसरें पुस्तक ना. हें एकूच पुस्तक. हें देवातान भायर सरलोलें. आमचो भावार्थ आसूंक जाय. हाका म्हणटा भावार्थ आमचो. देवाचें उतर, देवाची आज्ञा, देवाचो कायदो. तो कायदो देवान आमकां दिला. तें देवाचें उतर तो जेजू देवान आमकां दिला. देवान इतलो संवसारचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत पोवन दिलो, मरोंक दिलो. कित्याक ताणें संवसाराचो इतलो मोग केलो. आमचो चड मोग कोणाचो केलो? जेजू परस चड आमचो मोग केलो देवान. तेका मरोंक दिलो आमी जिती उरपाक. आनी आमी म्हणटा आमी मरतलीं. बेरो भोंगो भाडे तो मेलो. कितें म्हणटा आमी? तो मेलो. पिशे आमी मोच्ची नात. जी कोण देवाच्या उतरान आहा, भावार्थान रावल्या, तें देवाचें उतर एक वस्त कशी आपणें आपणायल्या जाल्यार तो सासणाक मरचो ना. कोणें जेजूक आपणायला तो सासणाक मरता. तो मेलोय जाल्यार म्हणटा जेजू आपणा बराबर आसतलो. कूड वयतली संवसाराची, मातयेची मातयेक, पूण आमचो आत्मो देवाच्या राज्यान सासनाक. प्रकाशनी 3:21 3:21 वच. प्रकाशनी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. रेव्होल्यूशन 3:21. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. मेवलें? वाच. हांव जैतिवंत जालां. आनीक आतां म्हज्या बापाचे कुशीक ताच्या शिवासनार बसलां. कोण तो? तूं कोण? जेजूचो सांदो. जें जेजूची उतरां तूं उलयता आनी त्यो कार्यां कोत्ता, तूं जैतिवंत. हांव जैतिवंत जालां. म्हणल्यार म्हाज्या पासत म्हाका म्हणपाची म्हाका गरज ना.
कित्याक मागीर सांगा आतां कोण हा जेजू आसा, देवाचें उतर आसा. आनी देवाचें उतर मागीर सांगात आसतना म्हाका कोणाचीच पर्वा ना, कित्याक हांव आनी देव. हांव जाणा देव म्हजो मोगाळ बापूय, देव म्हजो ग्रेस बापूय. जरी म्हाजो बापूय ग्रेस जाल्यार म्हाका कोणा कोणें भीक मागोंक जाय, कोणाच्या देरान वचून उबो रावंक जाय, कित्याक सगलें म्हाज्या बापाय कडेन आहा. तेच भशेन देव तर म्हजो मोगाळ बापूय जाल्यार म्हाका कोणाशी वचोंक पडटलें ना. त्याक सगळें देवाच्या हातींतलें म्हजें. आनी ताका लागून जेजू सांगता हांव चैतिवंत जालां आनी हांव आतां बापाच्या सिंहासनार ताजे कुशीक बसलां. त्या फुडें त्याच पोरी जैत व्हरतल्यांक म्हजे कुशीक म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणांक बसोंक जाय? सगल्यांक जाय. स्वर्गाचो सगल्यांक जाय. पूण कशें पावतलीं? जैत व्हरोन बावार्थान. बावार्थ कितें पळय तो जाणा जावन. बावार्थ कोणाचेर? उतराचेर. उतर आसना बावार्थ. जरी उतर हांव नकळो जाल्यार बावार्थ आसतलो म्हाका? बावार्थ केन्ना येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आनी आयकोन हांव समजतां. आनी समजलो आरे तें जालें मरे, तें जाता मरे, हें तूं म्हूण रे, तें तुका कित्याक पडलां रे, तुजो बावार्थच बंद जाता. वय काय ना? आनी हेका लागून म्हणटा एब्रिवांची चीट 11-20 वर सोयी वड वचत. पळयात बावार्थाची पदवी खंय व्हांवता ती. 11-20 वर 26 सोयी 6 वड वच. बावट्टा विरेन आं बाय मातशें एक मिनीट मातशें बाबा काड. हिब्रीव 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 मेळ्ळें? वच वच. बावट्टा विरेन 11-20 वर सोयी बावार्था विरेत कोणाच्यानूच कोणाच्यानूच देवाक मानवंक जायना. हां आतां म्हाका तर बावार्थ ना, देव आहा वो ना म्हण हांव तो दुबावतां. देखून म्हणा दुबाव दोत्तल्या सगळें कांय मेवना. म्हाका पयलें आसूंक जावो बावार्थ देव आसा. देवाक केन्ना कोणें पळोवंक ना. देवाक पयला कोणें? देव देवाचें उतर. उतर दिश्टी पडटा. आतां कितें हेजेर भासाभास जाताली. ह्या उतराचेर भासाभास जाता. तो भाव मनयतालो देव उतर म्हळ्यार कितें? उतर म्हळ्यार कितें? उतर म्हळ्यार देव. उतर दिश्टी पडना. तो म्हळ्यार दिश्टी पडटा. वय कांय नजो. जेजू येयलो संवसारांत मनीस दिश्टी पडटा. उतर दिश्टी पडना. तेजी पद्दत तेजें कितें सोल्युशन देवान म्हाज्या गिन्यानान घातलेलें आसा. पूण दोगांकूय आयकोपाक तर एकामेकाक बावार्थ आहा, मोग आहा, एकूट आहा जाल्यार आमच्यांनी शिकोंक जाता आनी एकामेकाक आदार दिवंक जाता. वय काय ना? देखून हांवें तुमकां सांगलां सुरवातेकूच एकामेकाक हात दियात, एकामेकाक हांसात. एकूट आनी मोग देव घेवन येयला संवसारांत. देव आमचे भाशेन देंवला. आयज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडला. कित्याक धाडला? आपणें कितें केलां तें करूंक धाडला. म्हळ्यार एकवटान आनी मोगान जियोंक. म्हाकोडे हांव व्हडलो आनी म्हणून तो तुका धाकटो केलो. हांव शेणलो, हांव ल्हान जालो आनी तो धाकटो आतां व्हडलो जालो. देव सांगता ल्हानाक वयर काडटलो आनी जाणाराक शेवट दितलो. तो जाणार जावचें पासत नेणार जावचें पडटलें. जाणटो ताणें भुरगो जावचो पडटलो. भुरगें जिवीत घेवचें पडटलें. नाल्यार म्हणटले आजो खंय नातू खंय आज्याक शिकयतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जेजस. वाच गो बाय तें हिब्रीव. कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनीक आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण बावार्थ बावार्थ दवरूंक जाय. तुमी कोणाशी येयल्यात? कोणाक सोदतात तुमी? कितें जाय तुमकां? बावार्थ म्हणल्यार कितें? दिसोना पूण आहा म्हूण हांव जाणा. म्हणल्यार एक ओस जायी देवाच्या उतराची. देव देवाचें उतर. तें उतर म्हाका जाय. त्या उतराचेर हांवें बाबार्थ दवरूंक जाय. बाबा ह्या उतरान तें भितर आसा.
ह्या वेळार तें उतर एक ओस जाता म्हाज्या जिविताची. कितें केल्यार मेळटलें बरो? म्हाका एक टी व्ही घेवपाक जायी. म्हाका कसली गरज आसा? पयशांची. पयशे नाल्यार टी व्ही येतली ना. तेच भशेन उतर ना जाल्यार भावार्थ येतलो. पूण म्हाका गरज आहा उतराची. आनी तें उतर वस्त म्हाज्या काळजान आसूंक जाय. ती तिजोरी म्हाज्या काळीज त्या उतराची. देखून देवान आमकां उगडास करून सांगलां आनी बरोवन दवरलां, तुमच्या काळजान फकत म्हाका लुगार आनी दुसऱ्याक आसूंक जायना. दोन देवाची पुजा करूंक जायना. जाता? जायना. हें देवान सांगलां. हांव न्हू जाता जायत. कित्याक मनीस 2 न्हू 5 देवांचेर कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. आतां ही आमची दुसरी वाट आमी चलता. पयली वाट देवाक आर्गां दिवपाची. आमी आर्गां दिल्या हालेलुया करून ती मदें मदें आमी करतात. आतां आमी देवाची तुस्त करतात. देवान आमकां कितें दिलां आनी कशें करूंक आमच्यांनी देवाच्या सांगाताक चलोंक जाता. ही देवाची तुस्त करप. एक बायबल वाचप, बायबलाची भासावणी घेवप आनी हें देवाची तुस्त. हें आमकां व्हडल्यांतली व्हडली आमची पदवी देव आमकां दिता पळय ती उजार करूंक. देवाच्या उतराची. तेज्या देवा विरेत आमच्यांनी कांय करूंक, उतरा विरेत कोणाच्यान कांय करूंक जायना. देखून जेजून आमकां सांगलां, उतकेपणीन शिकोवन दवरलां. जॉनचो शिवर्तमान 15-20 वरपांची ओड. उतकेपणी सादेपणान शिकयलां. आमकां गरज आसा नव्या कोरांतली सादेपणां. जेजू सादो जालो, मनीस जालो, आमचे भशेन तो जियेलो, ल्हानवीक जालो. आमकांय तेंच जावंक तो आपयता. पूण भावार्थ ना जाल्यार आमी भासाभास करतलीं, ना जाल्यार ना. आयकोन 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 म्हाका समजोंक जाय. म्हाका समजिकायेचो ओतमो जाय. कितें जाय म्हाका? कितें जाय म्हाका? समजिकायेचो ओतमो जाय. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. हांव दाखवेल. तुमी फांते. हांव फांते. दाखवेल म्हणल्यार कितें? एक झाड. दाखवेल म्हणल्यार एक झाड. ती वालती ताका आमी दाखवेल म्हटली ताका. हांव दाखवेल आनी आमी सगळे. आतां दाखवेल कोण? आपूण दाखवेल म्हणटा तो. तो आतां ही ओपार आमकां सांगता. एक वस्त आमकां दाखयता आतां दाखवेलीची. आमी फांटे जाता, आमी मनीस. पूण जेन्ना ती ओपार मानून घेता जाल्यार, तेजें उतर मानून घेता जाल्यार आमी फांटे. कोणाचे फांटे? दाखवेलीचे. आमी सांगाती कोणाचे? जेजूचे. जेजू फुडारी आनी आमी ताचे सांगाती. तशें म्हणटात आमी भारत कितें आमचो महात्मा गांधी नेशन ऑफ द फादर. कितें म्हणटा? फादर ऑफ द नेशन. इंग्लीश ती म्हाका कांय कळना. आंडा गुंडा तोंडा पाणी. फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी. आतां फादर ऑफ द ह्युमन बिंग कोण? जेजू. तोच देव, तोच पूत, तोच मनीस आनी आमकां ताणें आपले सादें करून घेतल्या. ती पदवी, बापाची पदवी, आमी भुरगीं जावची पदवी जेजून आमकां दिल्या. देव तो म्हणटा हांव दाखवेल आनी तुमी मागीर दुसरें त्या फुडें. जी कोण हिंगा गरजेचें आसा. सगल्यांक न्हू. सगळे फांटे जायना. सगळें आयकोन मानून घेयना. सगल्यांक भावार्थ ना. जी कोण मागीर. जी कोण म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रिगून रावतां ती सुबावन फळां दिता. प्रो. जी कोण. आतां जणकल्यान चिंतचें हांव कोणा सवें आसा. हांव कोणाचें आयकोंक सोदतां. रिगोन रावप म्हणल्यार कितें? दोग जाण भाव आसा. एकामेकाक रिगोन रावता जाल्यार ते एकामेकाचें उतर केन्ना पडोंक दिवचें ना. एकामेकाक सांगाताक रावतले, एकामेकाक आदार दितले. तितून भितर दुसरो तिसरो सरोंक शकता शेजारी?
तेच भशेन हांव आनी जेजू तर एकठांय रावता. जेजूचें उतर म्हाजे सवें आसा आनी हांव जेजू सांगात ताका जाल्यार सैतानान म्हाका व्हरोंक जाता. तेन्ना जेजू सवें हांव रिगोवंक ना म्हळ्यार जेजूचें उतर म्हजे लागीं ना. देखून संवसारचे तावणे म्हाका येतल्योच येतल्यो. आमी शिंकतलीं फुडें मागीर. जरी तर आमकां संवसाराचे तावणेन पडोंक नाका जाल्यार आमी कित्यान रिगोवंक जाय? जेजू सवें रिगोवन रावंक जाय. जेजू कोण? देवाचें उतर. आतां रिगतलो जाल्यार आकोळे आसोंक जाय तें देवाचें उतर. तेन्नाच हांव जेजूक रिगोवन जाता. तो म्हणटा जी कोण म्हजें सवें वाच गो बाय तें. जी कोण म्हजें सवें रिगून रावतात आनी जांचे सवें हांव रिगून रावतां तीं सुबान फळां दिता. आतां फळां कितें? फळां कितें? कसलीं फळां? सुबाम फळां दिता. एकाच उतरान पवित्र आत्म्याची फळां. देखून जेजून पयलो बापा लागीं पवित्र आत्मो मागला, आमकां दिला आनी ताणें सांगलां तो तुमच्या सांगाताक रावतलो, तो तुमकां शिकयतलो, हांवें सांगलां तें तुमकां उगडासाक हाडटलो. आतां हीं फळां बरेपणाचीं फळां, देवाच्या उतराचीं फळां, देवाच्यो बासावण्यो जे जेजून सांगलेल्यो आसा त्यो कितल्यो आमचे कडेन आसा? त्यो कितल्यो बासावण्यो आमचे कडेन आसा? ते आमकां जाणा एकल्याक गरज आसा. जर त्यो बासावण्यो म्हजे कडेन आसा जाल्यार फळां म्हजे कडेन आसा. कितें आसा? फळां तयार करूंक खूब कश्ट काडूंक पडटा. बेश्टी फळां मेवता? ना. फळां तयार करूंक हांवें बरे भाशेन जमीन नितळ करूंक जाय. कितें करूंक जाय? जमीन बरी नितळ करूंक जाय. त्या कीड आहा जाल्यार पयलीं काडूंक जायी. एक फोंड मारता जाल्यार ती कितें दिसता ताका आमी उजो घालून लासूंक जाय. त्या उपरांत ताका उदक घालून सारें घालून ती माती कुसोवंक जायी. मागीर उपरांत आमी तें झाड घालतलीं आनी त्या झाडाक सारें घालून आनी तें झाड वाडयतलीं आनी बरें झाड बरीं फळां दितलें. तेच भशेन आमच्याय जिवितान घडये कितें ना कितें आहा आसतलें. आमच्या काळजान आमचे काडीत एक बरी जमीन घडये ती जमीन आमची कितें जाल्यार कीड लागल्या आसतली. कसली कीड? दुबावाची. पातोक मागीर येतलें. पयलें येता तो दुबाव आनी तो दुबाव खंय भितर सोदता? दोळ्यांनी पडोवन, कानांनी आयकोन, मनान चिंतून, तोंडान उलोवन हांव पातक करिना वो हांव पातक कोत्तां. ह्यो दोन वस्तू आमचे कडेन उजार करूंक जाता. जरी तर आमी देवाच्या उतराचेर दोळे लावन पळयता, देवाचें उतर आमी आयकोन घेता, देवाचें उतर आमी उलयता जाल्यार आमी बरीं फळां दुसऱ्याक कित्याक आमच्या भितर कितें आसतलीं? बरीं फळां, देवाच्या उतराचीं फळां. आनी तीं फळां आमी दुसऱ्याक दितलीं. देखून तो म्हणटा जो कोण म्हाका चिटकोन रावता, दाखवे विसरपाक, तो सुबाम फळां बरीं फळां दितलो. आतां आमी आमकांच तपासून पळोवंक जाय हांव कसलीं फळां दितां पळय तीं. कसलीं फळां दिता आमी? कोणाकूय विचार, हांव बरो, हांवें बरें, हांवें कितें वायट केलें तेजें? पूण भितर कितें आहा? कीड लागलेली आहा. कितें आहा गो बाय? कीड लागलो आहा. ती कीड आमी काडपाक जाय म्हणून आमी आयज ह्या जाग्याचेर एकठांय जाता. आयज आमकां आपोवन हाडल्या. तुमी कश्टवता ताच्या परस ती म्हजेशी यात. कित्याक? हांव एक ल्हानवीक आनी दुलोभ काळजाचो. आयजिका येयल्या उपरांत आमी हें उतर आयकतात तेन्ना आमी नोको आहलीं, आयज आमकां तें समजोंक मेवता. आनी ताका लागून तो थिंगासोर सांगता हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे. मागीर वाच, तुमी म्हजे सवी दाखवेली कितें शिकोवन रावल्या शिवात. कित्याक म्हजे विरेन तुजे ना ना पयलें वाच, मागीर तें फाटीं वाच, मातशें मुखार वाच. हांव दाखवेल
आयकात बरें, म्हाका तेका पोत्तून पोत कित्याक वाचूं लायता? तुमी आयकोपाक आनी पोत्तून समजून घेवपाक. भावार्थ केन्ना येतलो? पोत्तून आयकोन 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 तुमी समजतली, मागीर तुमकां भावार्थ येतलो. आनी भावार्थ जावन आसा एक मोलादीक शिक्षा. भावार्थ ना जाल्यार आमच्या जिवान कांय घडचें ना. भावार्थ आमकां येतलो जाल्यार आमी शिकोंक जाय देवाचें उतर. देवाचें उतर आमी शिकलीं जाल्यार आमकां मिलाग्रीची गरज ना, मिलाग्री आमच्या हाडल्यान धांवून येतल्यो. गिरेस्तायेची गरज ना, गिरेस्त आमच्या हाडल्यान धांवून येतली. कामाची गरज ना, काम आमच्या हाडल्यान धांवून येतलें. म्हाका कितें सांगूंक जाय? देवाचें उतर भावार्थान. त्या देवाच्या उतराचो भावार्थ. बायबल वाचता गो बाय? पळय वाचता हांव. कितें वाचलां गो? तें वाचलें, आयचें वाचप वाचलें. तेच केत्ताय? वय कितें केलें गो बाय? तेच केलो. कितें केलें गो तेर्साक? मुटलो न्हू, 5 फोण केले, तेच जालो, तेर्स मुटलो. करप ताका मेहनत आहा. कडी करतले जाल्यार कडयेक मेहनत आहा. शीतांनी कडी जायी न्हू, शिताकूय मेहनत आहा. उदक दवरूंक जाय, खतखतो काडूंक जावो, तांदूळ धुवंक जाय, शितान घालूंक जाय, मागीर ताका राखोंक जाय. मोव जालें जाल्यार कितें केलां हें शीत काय पेज? मीठ चड पडलें जाल्यार कितें केलां हें आगोर मिठाचो? मेहनत आहा. तेच भाशेन आमच्या भावार्थाची आमकां मेहनत आहा समजोवपाची. आनी ती मेहनत घेवपाक आमी देवाचें उतर परत 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 वाचूंक जाय आमचो भावार्थ उत्पन्न करपाक. जितलो तूं तेंच उतर, एकूच उतर, आतां हांव एकूच उतर पळय कितलो गो देखून धाडायता तुमच्या कडेन तरी थोडे वगत धाडायता. पूण जेन्ना हांव बायबल घेवन बसतां जाल्यार म्हाजी एक लायन एक हे वड अर्दे वर देखून कोणे काबार जायना. असो धाकटो नवो करार वाचूंक म्हाका 2 वर्सां लागलोलीं. कितलीं वर्सां? तुमकां कितलीं लागतलो? 2 दीस फिनीश म्हणटा तें बायबल वाचून जालो. ताका बायबल वाचप म्हण ना. बायबल आतां रिडींग वेरी गूड. वाचतलो जाल्यार हांव समजोंक जाय. आनी समजलो जाल्यार हांवें तो वाचलो. समजोंक ना जाल्यार हांवें तो पळयला, फकत उलयला. ते भाशेन आमी तेच वो मागणे वो आमी कितें करता तें आमी करूंक जाय. हें जेजूनच शिकयलां. तुमी ह्या परी मागणें कोरात. मुळात म्हूण सांगोंक ना. कितें म्हटलां? कोरात. आयज आमी कसो येयल्यात कितें करूंक? तुमी करूंक येयल्या? मागणें करूंक शिकोवंक आयल्यात आमी. आमी करूंक शिकोवंक आयल्यात. आयज आमकां आपोवन हाडल्यात जेजून. कोण आपले कुशेन पावोंक ना. जायते जाणांक काम आसलोलें. पयलीं स्वतेर म्हाकाच वयता ना दिसतालें. पूण सकाळीं उठोन 3 उठलो तेन्नाच हांव जागो जालो. हांव हितून बसलो तेन्नाच म्हणलें, बाबा तूं कितें चिंताय? हांव चिंतालो दुसरें. तुका हांवें आपयलां, तुका हांवें काम दवरलां. बरी खबर भरगटोवपाची, म्हजी खबर भरगटोवपाची. तूं कितें संवसाराची खबर करूंक वयता? तूं तुज्या गिरेस्ताये फाटल्यान धांवोंक सोदता? तूं कामा फाटल्यान धांवोंक सोदता? पयलें वच आनी म्हजें राज परगट कर. आनी हांवें पयले सद्याक चूक मागली. सायबा चुकलो हांव, कित्याक म्हाजी चिंतना दुसरी आसलोली. हांव सांजे येवंक सोदतालो. हांव म्हणलें सांजचें मानचें कांय ना, हांव सकाळींच वयतां सायबा. आनी आयज हांव सकाळींच येयलो. हांवें भयणीक फोन केलो, बाय सांगलें हांव म्हळें येता सकाळीं पयलो. ताका कांयच सांगो. तेणें म्हाका सांगा मामा आपणाक सकाळीं सांजे केन्ना येता पळय तो. ब्रेस्तार येता म्हूण सांगलोलें. आनी आयतां पोत्तून आतां म्हाका ह्या उतरांतल्यान म्हाज्या जिविताचीच हांव म्हाकाच कातोत्तां. देवळान सांगता हांव तुमच्या मुखार शिकयता जायत, पूण तुमच्या परसा वदीक वचकूत तेका मनीस. म्हाजीच चिंतना पळय कितें आसलोली आयच्या दिसाची. पूण देवाची येवजण आसली म्हाका हिंगा हाडपाक.
जेन्ना तेजे येवजणेक पाळो दिलो हांव हिंगा पावलो, नाल्यार पावचो नासलो. काम आसतलें, कितें म्हणटालो? काम आहा म्हाका. आतां काम ओडलें काय देवाचें उतर ओडलें म्हाका? म्हाजें काम तो कोत्तलो. जें कितें जायना म्हणटालें तें जालें ऑलरेडी म्हाज्या भावार्थान. जें कितें ना म्हणटालें तें म्हाका कडेन आहा. पयल्या त्याक देवाच्या उतराची पदवी आहा, भावार्थाची पदवी. प्रेज द लॉर्ड. वाच कितें सांगलां तें पळय, वाच तें. जेजू दाखवेल आमी फांटे जीं कोण म्हजें सवें रिगून रावतात आनीक जाचे सवें जेजू रिगून रावता ती सुबान फळां दिता. कित्याक जेजू विरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हणल्यार जेजू सांगता म्हजे आपणा विरेत आमच्यांनी कांय करूंक जायना. ही आमची उतरां न्हू, कोणाची उतरां ही? जेजू सांगता म्हज्या विरेत तुमच्यांनी कांय करूंक जायना. म्हळ्यार जेजू विरेत आमच्यांनी कांय करूंक जायना. आतां जेजू कोण? खंय मेवतलो जेजू? जेजू देवाचें उतर. आनी ज्या मनशा कडेन जेजू देवाचें उतर आहा, बायबलाची भासावणी आहा जेजूची, तो जेजूचो सांदो. सगळे आमी जेजूचे सांदे न्हू, सगळे आमी जेजूचे हें न्हू. जें कोणा कडेन जेजूची भासावणी आसा आनी ती तो उजात्ता, ती तो चालू दवरता, ती तो शिंगता, ती तो रोयता. आनी ती रोयले उपरांत तेच्या जिवितांत सुबाम फळां दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू म्हणटा म्हज्या विरेत तुमच्यांनी कांय करूंक जायना. म्हजे भासावणी तुमच्या भितर ना जाल्यार तुमच्यांनी कांय करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी तिसऱ्या गुटा कडेन या, देवाची भोवसवण करपाक. देवाची आमी देवाक बसूंक जाय काय नाका? जाता आमचे कडेन न्हू, जाता. लोकांचो शिव वर्तमान 4:20 पयली वणी ती या. वच बाबा वच वच वच, जायते लायनी वाचूंक जाय त्यो. पवित्र आत्म्यान बोरलोलो जेजू जॉर्दाना तावन खोड सरलो. प्रेज गॉड. एक मिनीट. पवित्र आत्म्यान बोल्लो म्हणल्यार कितें? पळयात, तुमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो आहा? खंय मेवलो तुमकां तो? केन्ना मेवलो? बावतिजमाक. क्रिस्तांव भाव भयणाक, हिंदू भाव भयणाक, मुस्लीम भाव भयणाक, ओ दुसरे वो क्रिस्ती भाव भयणाक तांकां पवित्र आत्मा ना? तांकां कसो मेवलो? फकत जेजूक सत मानतल्याक पवित्र आत्मा मेळ्ळा. जेन्ना ती बायबलाच्या उतराचे भासावण्यो जेन्ना वाचलो बायबल, आयकलो आनी पाळ्ळो, जेजूचो पाटलाव केलो, तो पवित्र आत्म्यान बोल्लो. वाचपत्र आयकात, बरे भाशेन आयकात आनी समजणी काडात. पवित्र आत्म्यान बोरलोलो जेजू जॉर्दाना तावन खोड सरलो. प्रेज गॉड. पुरो. खुंयसान खोड सरलो? जॉर्दान म्हणल्यार कितें? एक न्हंय आसली. कसली न्हंय ती? कसली न्हंय ती? आतां तुमी आयकतात न्हय, आतां त्या दिसांनी आयकूं चडूच आयकोंक येयला. पयलो कांय नोको लागना. महाकूब महाकूब म्हणटाय ती उदक न्हांवपाक. आयकोंक ना तुमी? तुमी आयकोंक ना रे कोणें? कुंभ कुंभ कितें म्हणटाय ती? आं? पातकाची नाचणी. आक्षी आक्षी जाणां तुमी? आक्षी. हांवें एक काणी आयकलेली. आं, पातक म्हळ्यार कितें? आग. आग, उजो. पातक मनशाक काबार करता, वय काय ना?
पातके मनशा जिवीत काबार कोत्ता ते भाशेन उजो काबार कोत्ता. ताका लागून ताका तेंचे हितून तें आग. आतां आग पालोवपाक कितें जाय? उदक जाय. ताका म्हणटा आगा नाशणी. म्हणजे आगाचो उज्याचो नाश केलो. तेच भाशेन जेन्ना आमचे पातकान आमी आसा म्हळ्यार आमी उज्यांत आसा, इफेन्नांत आसा, आमच्या पातकाचो नाश जातलो इफेन्नांत तर उजो पालयतलो जाल्यार आमकां गरज कसली आसा? उदकाची. आमचें उदक कितें? पवित्र आत्म्याची. व्हांव व्हांव जिव्या उदका देंव देंव पवित्र आत्म्या. हें आमचें गायन. आतां व्हांवता जिवें उदक म्हळ्यार कितें? देवाचें जिवें उतर. देवाचें उतर जिवें. जितलें तुज्या जिवितांत तूं देवाचें उतर उजार कोत्ता तेन्ना तितलें तुजें पातक उजो पेटलेलो आसता तें पालवत वेता. तुका शांती मेळत रावता. समजता? तेकाच लागून जेजू मनीस आसलो, पातकाचो संबंद गेल्लो. जेजून पातक करूं ना एकूय, पूण नदरेक मनशा भाशेन मनीस. होय काय ना? आनी तेका लागून तेणें पवित्र स्नान घेतलें म्हळ्यार उदकान बुडोवन वयर सरलो. समजता? म्हळ्यार तेका आनी पातक जेन्ना तो उदकान वयर सोदता तेन्ना देवाचो ताळो गाजलो. कितें गाजलें? आनी तो आयकोंक आयलो. हो म्हज्या आपुरबायेचो पूत, ताजेर म्हजें. आनी जेजून स्वता स्वयं पळयलें म्हूण सांगता तो. पारव्याच्या रुपान पारवो देंवन येता. पारवो पवित्र आत्मो ना, पूण पवित्र आत्मो पारयाच्या रुपान देंवन आयलो आनी जेजूचे वयर ताल्लो. आनी तो जॉन बातिस्तान ताका सांगतालो तेणें खूंय तो पळयलो. पवित्र पुस्तक हांव नका, पवित्र पुस्तक सांगता आनी हांव तेजेर बोवाड दवरतां. पारयाच्या रुपान पारवो न्हू, पवित्र आत्मो. आनी तो बोल्ल्या उपरांत आतां वाच, फुडें वाच वयती. पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत ताका होरोण्यान व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो. पुरो. आतां जेन्ना जेजून पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत त्या पवित्र आत्म्यान खूंय येलो? होरोणें म्हणल्यार कितें? आमचें डेजर्ट कितें? तेका डेजर्टान येलो. आतां तुजें आनी म्हाजें डेजर्ट कितें? खूंय गेल्यार फूंय ना, कितें हाडल्यार कांय ना, कितें सोदल्यार कितें मेवना, करूंक गेल्यार कांय जायना, काम गेल्यार काम ना. भुरग्यांक शिकोवंक इस्कॉलाक गेल्यार भुरगीं शिकोना. आमी खूंय आहा? आमी होरोणें तें सोदनाकात, जंगलाचें फातराचें ना. आमचें होरोणें आमचें जिवीत जालां. घरा गेल्यार सुसेग ना, घोव सोतायता. कामाक गेल्यार काम ना, बायल सोतायता. सगळे तावण्यो काय ना? हें होरोणें आमच्या जिवितांत. आनी ताका तसल्या होरोण्याक लागून तें जेजून सगळें तपासलां. जेजून सगळ्या होरोण्यान पास जाला. ही तावणी ताजेर आयल्या आनी ताका भूक लागली. पयली तावणी कसली? मनीस पातकान केन्ना पडटा पयलो सगळ्यांच्या होवन? चोरूंक केन्ना शिंकता? धाकटुलो भुरगो देखून चोरूंक शिकता केन्ना? भूक लागली तेन्ना. नाजाल्यार तें गरजूच पडना, घरांतूच चोत्ता. सोदना आशा तावणी न्हू ती? हय. आनी जेजूकूय 40 दीस जेजू उपास केलो. 40 दीस जेजू पवित्र देवाच्या उतरान संबंदान रावलो. आमी जायते दीस रावता जायत. आमी नयनां कोत्तात, फेस्त कोत्तात, सगळें कोत्तात. आनी मागीर आमकां कितें कोत्ता? सोयतान व्हरोन खंय भोंवडायता. कितें ना कितें चिंतना घालता. अरे फेस्त जालें मरे, आतां रीण काडलेलें आहा, केन्ना हारी कोत्तलो? होय काय ना? तावणी येयना? काजार जाला मरे, बरें व्हडलें केल्लें. आतां रिणकारी देरांत उबो आहा, कितें कोत्ता? तावण्यो त्यो, होय काय ना?
पूण आमकां तें कळना तें आमी नको ते तावण्यो आमी जेजूचेर आमचेरूय हजारान तावणे येयले जेजूचेरूय तशें हजारान येयले पूण जे 3 तावणे दाखयता आनी ह्या तावण्यांतली आमकां आमच्या जिवितांत आमी भायर सरोंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी खंयच्या काळांत आहा कोरेजमांत आहा 40 दीस आनी ह्या 40 दिसां पती जेजून उपास केलो आमी कितले उपास करता काय आमी उपास करूंक जावं काय नाका आं पळय उलयनात कितें आयज उपास ना तुमचो भिनो तुमी आयज जेवण आहा तुमकां हांव सांगता म्हणटा म्हणशा ते आतां हेंचेर हाडलें हिणी हाडलें आमचे उपास दवरपाचें दिसता आयज ना 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 आयज तुमकां जेवण आहा आनी हांव केन्ना उपास करिना तुमी उपास करता कोण ना कोत्ता आनी आतां कोण ना साईबाबा जेजून उपास केलो 40 दीस मग बाय आनी तुमी कोण ना उपास प्रेज द लॉर्ड कित्याक कोण ना तुमी कित्याक कोण ना आदीं उपास करतालीं कांय ना म्हूण पयशे ना वो जेवण ना म्हणून आतां जेवण आहा जायतें लंडनाक सावन येता पावूं प्रेज द लॉर्ड तेका लागून उपास करना आतां कित्याक करना उपास पळय आतां जेजू पवित्रान बोल्लो आनी पवित्र आत्म्यान ताका व्हरून येयलो 40 दीस ताणें उपास केलो कसलो उपास केलो तो कितेंच खावंक ना कितेंच पिवंक ना म्हूण ताणें कांयच चाखोवंक ना पूण मागीर ताका भूक लागली आनी आयज आमी ह्या कोरेजमाच्या काळांत आसा आमकां भूक लागल्या काय आमकां भूक लागोंकूच ना आमी उपासूच करूंक ना भूक आनी लागतली खंयची खरो उपास आमचे जिबेचो पयलो करूंक शिकोवंक जाय तूं जीब दामून दवर वायट सगलें सोड इस्तोत्र 34 ओड 11 वच उपासाची सोयरीगत केन्नाय काजार जावपाक सोयरीगत करूंक जाय न्हू व्हंकल न्हवऱ्यान मूग करूंक जाय मागीर सोयरीक जाता मूग केलो म्हणून काजार जायना मागीर वडिलांचेर आनी कितें आशिर्वाद बेसांव जायें पडटा साम 34 ओड 11 येयात भुरग्यांनो म्हजें आयकात कोणाचें आयकात देवाचें उतर सांगता आमकां आयकात मागीर सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता कितें शिकयता आमकां देवाची भोक्ती सर्वेस्वर कोण आमचो देव सर्वशक्तीवन देव तो ताजी भोक्ती करूंक आमकां गरज आहा आनी तो आमकां शिकयता आनी जी कोण हें शिकता तो उपास करता शिकोना तो उपास करचो ना वच तुमच्या जिवाचो तुमी मोग करतात हां मातशें राव कोणाक नाका आपणाचो जीव बरो आसलेलो कोणाक जाय आपल्याचे जिवाचे कुडके काडून दुसऱ्याक दिलोले कोणाक जाय आपूण विंगडो भोंवन दुसऱ्याक न्हेसयलोलो कोणाक नाका आपूण उपाशी रावन कोणाक जेवण दिलोलें आनी तो जेयता तो तेज्या तोंडाक पयलोलो म्हाजें जेवण ताका दिता तो बरो हांसा हांसून जेयता आनी हांव तेज्या तोंडाक पयतलो कितें जाता म्हाज्या जिवाकू भोक्ती शिकयतात तुका भोक्ती कितें पळय ती देवाचें उतर हांव सांगना हें म्हाजें न्हू हें हांव मातशें इल्लेशें ताका फोण्ण मारता नाल्यार सोप बरो जायना आनी सोप म्हणल्यार कितें म्हाका आनी तुमकां आमकां एकामेकाक शिकोवंक मेळना म्हण एकामेका कडेन उलोवंक जायना कित्याक देवान आमचे कडेन उलयलां आमी एकामेका उलयत जाल्यार देव आमचे मदें उलयता भासाभास करता वय काय ना तें देवाचें उतर तोंड तेजें जबाब म्हजो जबाब तुमचो तुमी विचारूंक जाय तुमकां सांगना विचारात कितें तरी विचारात तुमकां कितें समजना कितें ना वो तुमकां दुसरें दिसता विचारात विचारलें म्हणून चूक ना आमी विचारल्या शिवाय शिकोवंकूय पावचें ना वय काय ना
प्रेस गॉड. वाच. तुमच्या जीवाचो मोग करतात मू. तुमच्या जिवाचो तुमी मोग करतात आं. लांब आवक सुख संतोष तुमी आशेतात मागीर खोटेपण पयस कर. पयलो कायदो. तुजी जीब दामून दवर. दुसरो कायदो. फटकिरें उतर तुज्या तोंडांतलें कोदींच भायर सरना जावंक वायट सगलें सोड. तिसरो आनी चवथो 2 बरोबर. मागीर बरें तें कर. पांचवो. शांती सोदूंक तिच्या पावलांनी चल. 6 आनी 7. आतां 7 देवाचे कायदे हिंगा ताल्लेले आसा उपासाचे. हे 7 कायदे पाडी जाल्यार जो उपास जालो. हे 7 कायदे आमच्या जिवितांत जर आमी पाळले जाल्यार आमचो उपास जालो. पयलो कायदो कितें? वायट सगलें. वायट खंय उत्पन्न जाता? जिबेर हितून हांव बोट मारता, तुमी लोक मागीर म्हणटा आमचे मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें पातक. आतां हिंगा सांगता वायट सगलें सोड म्हळ्यार चिंतना पयलीं तुजी बदल. देखून जेजूची पयली शिकवण माथेवाच्या शिवर्तमानान 4:20 वरान 17 वडीन मातशें वाजान पळयात कितें ती पयली शिकवण जेजूची. तावण्या वयर आमकां वच 4:17 वच. तेन्ना तावन जेजून अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो. अशें म्हणून जेजू शिकोवंक लागलो. जिवीत बदलात. कितें बदलात? जिवीत खंय आसा? मनाच्या चिंतनांनी. जिविताचो पयलो पावंडो. ही चिंतना तूं कुडीक लायता जाल्यार ओतम्यांक सोडलो. चिंतना ओतम्यांक लायता जाल्यार कुडीक सोडली. बरें पळय तें करूंक वयतली. बरें करीत जाल्यार तुजी चिंतना ओतम्याच्या वाटेक गेली. सदांच बरें चिंतूंक आनी बरें चिंतल्यार तूं बरें उलयतली. वायट चिंतीत जाल्यार वायट उलयतली. प्रेज द लॉर्ड. जिवीत बदलात. कित्याक स्वर्गीचें राज येवचें जालें. प्रेज द लॉर्ड. कितें येवचें जालें? स्वर्गीचें राज कितें? स्वर्गीचें राज कितें? सगळें बरयल्लें आहा नव्या कोरान आमकां देवान इतलें लागीं हाडून दवरलेलें आसा. आमी बायबल वाचिना, आमी तो नियाळ करिना, वाचलोय जाल्यार वाचून गेली आमी जाणा. आनी ताका लागून जेजून आपल्या बाराबोच्यांक आपोसलांक वेंचून काडल्या शिसांक आयज आमकां तो म्हणटा तुमच्यांनी 1 वर म्हाज्या सांगाताक सारूंक जायना. 1 वर दिसाक आमकां 1 वर जेजू मागता. आमी 4-4, 5-5 वरां वयतात. आयज दीसभर रेतीराक बसतात. पूण 1 वर आमी जेजू सांगाताक सादता काय? हांव आनी म्हजो जेजू म्हणून 1 वरभर बायबल घेवन बसोन जेजू कडेन जेजू आयज तूं मोकळे उलय, हांव तुजेशी आयलां म्हूण आमी जेजू खंय मेवतलो पळयतात. जेजू तुज्या भितर आहा. आवाज देवाचें उतर. तूं वाचतलो तुजो आवाज भायर सरतलो, तुकाच आयकूंक येतलो, तूंच समजोवंक आनी शिकोवंक पावतलो. खरें म्हणचे जाल्यार म्हाज्या भाव भयणांनी हांव म्हाजी व्हडवीक सांगना तुमकां. एक काल्तिकायेन तुमकां सांगता. हांव FIL नाल. म्हाका शिक्षण ना. पूण हांव दुकान वचून रडलो, हातीन बायबल घेवन दिबी घालून रडलो आनी जेजू कडेन एकूच मागलें, म्हाका गिरेस्त नाका, दौलत नाका, कांय नाका, म्हाका फकत तुजें उतर शिकोवंक 2 वर्सां दी. कित्याक हांव ते परिस्थितीन पावलोलो. आयज हांव तुमकां दिश्टी पडचो नासलोलो. पूण एक देवाची येवजण आसली म्हाका तुमच्या मुखार दवरूंक आनी आपणाक देखून म्हाका आयच्या सकाळीं तें जालें. पुता म्हाज्या तूं कितें चिंताय? तुका म्हाजी आपोवणें खूंय आसा? तुका काम आसा काय हांवें दिलेलो म्हजो वावर आसा? आनी आयज हांव तुमच्या फुड्यान पावलां. येवजण आसलोली, उमेद आसलोली, पूण कोण नाडटा? सैतान नाडटा. संवसाराची गिरेस्त काय, देवाची दुस्मानकाय. देखून जेजूक
जेन्ना पवित्र आत्म्यान बोल्लो ताका ओरण्यान येलो म्हणजे सगळें दायें करपाक, पूण सैतान ताका नाडूंक लागलो. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत ती तावणी आसात. एक एकल्याच्या कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका ती तावणी ना म्हणून. ही सगल्यांक ही तावणी आसा. जेजूकय जरी तो जेजूक तावणी येयली, तावणीन घालपाक सैतान येयलो जाल्यार तुका आनी म्हाका घालचो ना? कितें वाचतलें गो बाय? तेन्ना जावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज येवचें जालें. कोण सांगता आमकां आतां? कोण शिकयता? उपदेश कोण दिता? जेजू दिता. कितले जाणां आमी आयकता काय? कितले जाणां आयकलो? आमी कितले जाणां क्रिस्ताची फाटलावतां? क्रिस्त हांव, क्रिस्त हांव, क्रिस्त हांव म्हणपाक. क्रिस्त हांव तुमी काय क्रिस्त हांव तुमी? हां, क्रिस्त हांव काय क्रिस्त हांव? हिंगा फरक आहा. पयलोच सुरवातेकूच बाबा तूं कोण रे? क्रिस्त हांव. क्रिस्त हांव न्हू म्हाज्या भावान, म्हाजे भयणी, क्रिस्त हांव. कित्याक क्रिस्त म्हाजें मस्तक आनी हांव ताचो सांदो. पयलीं आमकां सुरवातेकूच आमच्या तोंडाची समजणी आनी उतराची समजणी आमी नको. आमच्या जिविताचो पयलो मारूक. तर क्रिस्तांव जाय नाकात, क्रिस्त हांव जाय. तेन्नाच क्रिस्ताची उतरां आयकोंक आनी शिवान क्रिस्ताची पावलांनी चलोंक आमचे कडेन घडटली. कित्याक हांव क्रिस्तान केलां तें हांवें करूं जाय. केन्ना हांव तर म्हाजो पाय, म्हाजो बापूय नुस्तेकार आसलेलो, खारवी. म्हाका खंयच्याच धंद्याचेर आनी खंयच्याच कित्याचेर मन लागोंक ना, शिकपाचेरय मन लागोंक ना. कित्याक नुस्त्याची असली उमेद आनीक दुसरी कसलीच ना. हांवूय हारवीत जालो. तेच काश्टी मारून तेच उदकान बुडोवन रात आनी दीस त्याच दर्यांत रावलो. 9 वर्साचो भुरगो आसतना हांव धंदेकार जालो. इतली उमेद आसली म्हाज्या जिवान भरलेली. 9 वर्साचो भुरगो आसतना हांव हजारपती जालो त्या काळा वयलो. 70 वर्सां पयलीं. आतां हांव 70 वर्सांचो इदारीचो मनीस. पूण जेन्ना हांव 9 वर्सांचो आसतना धंदेकार जालो म्हणजे कितल्या वर्सांचो हांव काम करूंक लागलो पळयात तुमी. अशें म्हणूंक जाता म्हाज्या मांयच्या पोटांतलो भायर सरलो आनी खंय कोण खंय रुमान आनी खंय म्हाज्या हितून फेरयेन आसता. हांव फेरयेन नासलो, हांव उदकांत आसलो. म्हाज्या मायन पायन फोर्सान घालूंक ना. माय पायक सांगोन फोडोवन चोरयां भोंवतालो 4 वर्सां 5 वर्सांचो आसतना. इतली उमेद म्हाज्या जिवान भरलेली आहली नुस्त्याची. आनी देवान इतली गिरेस्तकाय दिली जी कोणा कोणाक ना तितली गिरेस्तकाय म्हाका दिलोली. पूण सांबाळूंक गिन्यान ना जाली. हजारपती, लाखपती, करोडपती जालो, निमाणो भिकारपती जालो. पूण देवान म्हाका मोग केलो. देवान म्हाका विंचून काडलेलो. देखून आयज हांव पोत्तून तोच करोडपती देवान म्हाका उबो करून आपल्या मुखार दवरलो. तुमी सगळी गिरेस्तकाय म्हाजी. कांयच म्हाका देवान उणें करूंक ना. जें म्हाजें सैतानान चोर नेलोलें तें दबरात तेणें म्हाका फारीक करचें पडलें. म्हाजें शिकप देखून म्हाका नासलें. कित्याक उमेद नासली भितर शिकोंक वचोंक ना. बापूय म्हाजो फोर्सान फाटार 9-10 वर्सां 9 वर्सां आसतना म्हाज्या फाटल्यान बडी घेवन येतालो. हांव मुखार धांवता, तूं फाटल्यान धांव रे म्हाज्या. कितें म्हणटालो? हांव मुखार धांवता, तूं बडी घेवन फाटल्यान यो धांवन म्हज्या. म्हाका नाका न्हू वचोंक इस्कोलाक, हांव वचना न्हू. तूं कितलो शिकला रे म्हणटालो. हांव बाबाय पोत्तून दितालो. ताका कांय शिकप नासली. आतां बडो गी रावन पळयतालो म्हाज्या तोंडाक. पूण आयज जेजूकूय कोणें शिक्षण दिवंक ना. म्हाका मेवता. पूण क्रिस्ताचें मन कोणाक मेळना? आयज त्या देवान म्हाका आपलें मन म्हाका दिलां. क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेंच तुमच्याय मनांत आनी काळजांत आसूं दी. हें भाग्यान पावलू फिलिपकारांक बरोवन सांगता. आनी हिंगासर जेजू सांगता मन बदलात, देवाचें राज लागीं आसा. देवाचें राज कितें सोदून काडूंक. कितें राज देवाचें सांगात म्हाका? रोमकाराची चीट 14-20 वर 17 वड. हेजेर व्हडलें बरयलां. आतां आमचें पवित्र पुस्तक मुदार करीत रावतात. पयलें इतलेंच बरयल्लें शांती मोग. रोमकार 14-17 14-17 देवाचें राज. पयलें सोदात देवाची नीत आनी ताचें राज. उरलेलें सगळ्यांत मुखार मेवतलें.
तुका आमकां देवाच्या राजाची गरज आसा. देवाचें राज कितें नाजाल्यार कशें जगूंक पावतले आमी? कोण वाचता? वाच बाय वाच, तूं वाचता तूं वाच. कित्याक कित्याक देवाचें राज देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत खाणा पिणाचेर खाणा पिणाचेर दवरलेलें ना. दवरलेलें ना. म्हाका जायतें आहा म्हणल्यार तेजेर राज ना देवाचें. कित्याचें देवाचें राज आसा? वाच. पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करूंक मानता तें करूंक आनी सगल्या मदें सगल्यां लागीं शांती सांबाळूंक आनी कुशलकाय शिपडावून की ती देवाचें राज आमच्या जिवितांत चोडटा वाडटा. तें जायतें लांबदीक सगल्याक एका फोण्ण मारला. सोंपेपणीन धाकट्या उतरांनी उलयत जाल्यार देवाचें राज खाणा पिण्याचेर दवरलेलें ना, गिरेस्तकायेक दवरलेलें ना. देवाचें राज दवरलें आसता एकोठाचेर आनी मोगाचेर. जी फामील एकोठान जियेता ती मोगान जियेता, मोगान जियेता ती एकोठान जियेता आनी ती देवाच्या राज्यान जियेता. शॉर्टकट जिवीत म्हणटा तें फकत मोग ना, देव ना. घराब्यान एकूट गोबायला मदें एकूट ना, घोराबो मोगान ना. मोग हा जाल्यार ती एकोठान आहा, एकूट हा जाल्यार ती मोगान आहा. वय काय ना? हां, तो हें देवाचें राज. कित्याक लागून? तिणें देवाक जिरामेन दिलोलो, तो जिरामेन ती पाळटा, देव भिरांतीन जियेता. सुखान दुखान, वायटान बऱ्यान, पिडेन शेण हांव तुका सांगात दिवचो ना. वय मागीर कोण म्हाका ना रे म्हणना मुगो व्हडल्यान. प्रेज गॉड. आनी म्हाजो भाव फुडल्यान बसला तोय म्हाका जाप करिना. पण देवाचें राज कितें? मोग शांती सांबाळूंक सुरवात करता आमी आमच्या घराब्यान काजारी जिवितांत जुरामेंत दिवन. 2 कायद्यांचेर आमी जुरामेन दिता. पयलो कायदो गोबायलांचो एकूट. दुसरो कायदो खंयचो म्हाका सांगात पळोवया. मोग गोबायलांचो एकूट न्हू रे बाबा. देव म्हाका दितलो ती भुरगीं ओ बाळां पेल्याच्यान देवाच्या मोगान वाडयतलीं. पूण घराब्यान तर जावं दोगूय तर एकामेकाक बऱ्यो ना जाल्यार आपल्या पुताची नदर दिवन पळोवंक दिना ताका. वय तें मुंगूस होय एकान तेज्या वांगडा ताका हात वासून लावपाक दिना. तें मुंगोस मुगो. असले तावणी आमच्या जिवितांत चलता. तर आमी देवाच्या राज्यान आहा काय सैतानाच्या राज्यान आहा? हिंगासर आमकां दाखयता आमी कोरेजमाचो काळ जर तितून आहा देखून जाल्यार ह्या काळान मन बदलात देवाचें राज लागीं आसा. एकवटांनी मोग लागीं आसा. देव जावन आसा तो मोग आनी एकवटांनी संवसारान जेजू आयलो. जेजूचें दुसरें नांव आड नांव म्हाका वास्को मामा आहा. पूण जेजूक एकवटांनी मोग आनी मोइजेसाक दांडो ही आड नांवां दिलोलीं आसलीं. कित्याक मोइजेसान दांडो मारून दर्या दोशी केलोलो. मोइजेसान दांडो उडोवन सकयल सोरोप तयार केलोले. मोइजेसान दांड्या उद्देशीं जायतीं वजापां ओसोरियां केलोलीं. तो देवान दिलोली कायदो ताका सुमूट दिलो. देवान दिल्या शिवाय तें करूंक जावंक ना. पूण जेजून तशें करूंक ना. जेजून एकवटांनी मोग घेवन सगले परजेक देवाचे एकठांय केलोली. आयज कोणाची परजो आमी ती आमी जाणां जावंक जाय. जर आमी एकवटान मोगान जियेता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं. सोसोत जायती आसा. संवसारार पीक जायती पूण सगली सोसोत आब्रामाची न्हू. तेच भाशेन सगली सोसोत जेजूची पाटलाव दोरा न्हू. थोडीं जाणां जेजूक तपासूंक येता. जाता जाल्यार पळोवया रे. जालें जाल्यार जालें. फातर मारया रे आमी. पडलो जाल्यार पडलो आंबो. कित्याक आंबे चड जायत जाल्यार कितें कोता आंब्या झाडाक? फातरायता न्हू. पानां पडटा आंबे पडना तरी मारीत रावता फातर. कित्याक ताका चड आंबे जाल्या. ताका चड फोडां आहा. तेच भाय तुज्याय जिवितांत चड फोडां चड आंबे जाल्यार तुजेरूय फातर फोत रावतले शेजाऱ्यांचे. कोण ना जाल्यार गच्ची तरी आसतली. तरी हें जाणा मागीर तावण्यांतली भायर सरोंक मनीस उंड्याचोर बी न्हय.
देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. पयली तावणी निवारूंक आमच्या जिवितांत जेजूची शिकवण आमच्या पावलांनी, जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालून आमी चलूंक. आतां पावलां म्हणल्यार कितें? ही पावलां न्हू. दर दिसाक एक तरी उतर, एक तरी भासावणी आमी शिकोवंक आनी आमच्या जिवितांत ती भासावणीन आमी फुडें वचोंक. एका म्हणटा एक पावल देवाच्या उतराचें. आमी जायते फावटी पावलां म्हळ्यार पावलार पावल मारून वाटू चलोया देवा दर्शन घेवूंक. जायतो लोक जेरुसलेमाक वयता, देवा दर्शन येता आनी घरा कडेन येवन म्हणटा आय सायबा बेश्टे पयशे काबार केले बरी. उमेदी बरो तिकेट काडून वयता जेरुसलेमाक, रीण काडून बसून वयता आनी मागीर कितें म्हणटा रीण भर पयशे ना. वचून येयलो जेरुसलेमाक पूण पयशे ना. आतां देवा दर्शन मेवलां. देवा दर्शन जाल्यार खुशाल काय आसतले आसले, पयशांचे हिशोब ना, खुशाल जातले आसले. पूण खरें देवाचें दर्शन खंय मेवतलें? पवित्र पुस्तकान आसात. देवाच्यो भासावण्यो काळजांत घालात, देवाचें दर्शन मेवतलें. जायते जाणां वयतात. आमी आतां रितीराक येतात, थंय पेकोवणीक म्हूण येतात. पेकोवणी केन्ना मेवतली भयणी म्हाजे? ओ भावा म्हाज्या, देवाचें उतर तुज्या जिवितांत तुवें रोयल्यार, तुवें त्या उतराक ते भासावणीचेर बाबाट दवरलें. हांव आयज हिंगा येयलां, ह्या उतर हांव पेकोवणी घेवनूच वयतलें म्हूण सांगा. तुका पेकोवणीचेर 100% उबी आसा. देवाच्या राज्यान पेकोवणी कुडीची आहा, वतम्याची आहा, जिविताची आहा. जिवीत बदला देवाचें राज लागीं आसा आनी ह्याच्या दिसाक सगळ्यांक ही पेकोवणी पयली दिलेली आहा देवान आपल्या पुता वरवीं. देखून जेजू पयलो पवित्र स्नान घेतलें, देवाचें उतर घेतलें आनी देवाचें उतरान जाल्या उपरांत देवकाक पुरी तेजी खात्री जाली. देखून ताका पवित्र आत्म्यान व्हरोन येयलो. खंय येलो? कोणे येयलो? आनी पवित्र थिंगा येयल्या देव जाणा आसलो आपलो पूत आतां आनीक कसोच बदलपाचो ना. सैतान ताका नाडीत आसलो, तो बदल्लो ना, कित्याक देव जाणा आसलो. तो मनीस आसलो खरो, पूण तेजी पदवी देवाक खबर आसलोली. तो आपले पदवेन बोल्ला म्हणून. जाल्यार तूं आनी हांव आयज देवाच्या उतराचे पदवेन बरो जाल्यार हांव आनी तूं बदलतली? बदलतली? जरी देवाची उतराची पदवी ना आमचे कडेन, आमी नोको, देखून आमी बदलता. नाजाल्यार जायत्या भाव भयणांक पळयात. आनी हांव जायते फावटी आमच्या हालिशा भयणीक आहा ती, हांव तिका जायते फावटी म्हाज्या जिवितांत हांव वयर दवरतां. हांव म्हणटा 2 वर्सांचें भुरगें, 2 वर्सांचें भुरगें, 1.5 वर्साचें भुरगें देवान पळय कितले कशे भाशेन ताका भोंवडायलें. आनी हांव कालचे शिकोवणेन तेजी गोवायकी आयकतालों. हांव म्हणटा अरे येदें व्हडलें सोकोश्टाक आसलेलें भुरगें देव दाखोवन दिता की तें सोकाश्ट सैतानान हाडलेलें, पूण देवान तें काडून घेतलेलें. आदी ताका देवान दिल्लें जिवीत तें परतून दिलां. हांव तेजे वयर जायतें करूंक शिंगतालों तेज्या उतरां वयल्यान. पूण तें शिकोवंक म्हाका आनीक 2 म्हयने वो दुसरो म्हयनो लागतलो. परतून शिकोवन घालून तेजीं उतरां काडून गुंतपाक जाय म्हाका एका सुयेक. आनी तेन्ना तो एक जलो जातलो आनी तो जलो हांव तेज्या नांवान न्हू म्हाज्या नांवान वाडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण शिकोवण कोणाची? फुलां कोणाची? हालिशाची. उतरां देवाची. आनी हांव जातलो टेलर गुंतपाचो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भयणांनी काय बरी तुमकां भयण दिल्या तुमच्या जिवितांत. असली भयण तुमकां जायते व्हडले शिकोवणे मेवतले. म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता व्हडल्यो शिकोवण वतले, व्हडली वजापां वचोरी आमी लागरी जाता पळयतल्यो, पूण तुमचे कडेन घडना जाल्यार कांयच फायद्याक जावच्यो ना. पूण हे भयणीच्या तोंडां उतरां भायर सरता ती तुमी आपणायतली जाल्यार आनी ती जिवितांत तुमी तर तेणें केलां आमचे कडेन जायना. कित्याक आमच्या मदलें भुरगें तें, आमच्या गांवचें तें, गोंयचें, आमच्या शेजाऱ्याचें, आनी तें आमच्या बाराबोरचें. आनी आयज तें तर आमकां दाखोवन दिता तेणें केलां आमचे कडेन कित्याक जायना. हें जैतलो जाल्यार जरूर तुमचे कडेन जातलें.
आनी आपोण हें सगल्यांक देवान एक एकल्या भुरग्याक दिलोलें आसा. देवान कोण व्हडलो आनी कोण डॉक्टर म्हूण करूंक ना. सगल्यांक एक सारकेचें जिवीत दिलोलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजूक ओरोण्यांत पवित्र आत्म्यान व्हेलो. सैतान कितें करता? वाच. आयज आमी ओरोण्यान आहा कोरेजमांत. आमचे ओरोणे उपास म्हणटा तुमी. लुकाचो शिवार्थ 4:20 बाय. लुकाचो शिवार्थ म्हण 4:20 पयली वडीसान. आमी पयस पडको ती काडून मुखार येयलें तुमी बरी दिसता. वाच. पवित्र आत्म्यान भरलोलो जेजू जॉर्दानांतावन खट सरलो. ताका अरोण्यान व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनीक देंवचार ताका नाडीत आसलो. आमकां नाडना. आनी पयली नाडणी कितें? वाच. आयकात. पयली तावणी कसली जाता ती. त्या दिसांनी ताणें कांयच खालें ना आनीक ते दीस जातोच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हळें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक हुंडो जावंक आज्ञा कर. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी देवाची भुरगीं वय ना. आमचे तावणे येता. आमी तावण्यांक कशें करून जैत दिता? जेवच्या तावणे उतर आयकात. पूण पयलीं सैतानाचें उतर आयकात. आनी सैतानाच्या उतरांतल्यान एक तावणी आमचेर येता जाल्यार पळयात. तिका कितें म्हटलां? तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचे उडे कर. आयज तुज्या आनी म्हाज्या जिविता वयल्यान जायती वखमानाचीं उतरां, जायतीं म्हणजे वस्कोतायेचीं उतरां, जायतीं दुखाचीं उतरां, जायतीं भिरांतेचीं उतरां, जायतीं दुयेंसाचीं उतरां, जायतें कितें जावचें असले तावणी आमच्या जिवितान आसा काय ना? येता काय येयना आमकां? पूण त्या तावण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां कितें जाय काय? मनशाचो आदार जावो. आमचे कडेन देवाचो आहा काय? देवाचो आदार आमचे कडेन आमकां सांगाताक देव आहा म्हूण आमी जाणा काय? हां. तेज्याक पयलीं आनी एक कडेन वता तुमकां हांव. जशुआ 1:8. पोतून म्हाका जाय तें. हां. लुकाचो शिवर्तमान. आयज म्हाजी सांगप शिकोवण तुमकां तितलीच लुकाच्या शिवर्तमानाची. तावण्यो. हे तावणी आमचेर सगल्यांचेर येता. देखून जेजून पयलीं आपणाचेर येवन आपणे तावण्याचेर कसलें जैत येलां तें दाखोवपाक आनी आमी शिकपाक. आमी भिवपाक न्हू. पूण आमी भिता आनी आमी सैतानाचे गुलाम जाता. आनी जेजू सांगता भिरांती म्हणे काळजीदार म्हणून हांवें तुका सांगोंक ना. आदीं फुडेंच देवान आमकां सांगून दवरलेलें आसलें. वा जशुआ 1:8. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं. सगलें बरयलेलें आसा तें वेसवायेन सांबाळचे खातीर. वेसवाडेन न्हू. वेविसायेन म्हणल्यार कितें? वेवसायेन म्हणल्यार कितें? आं. समजीकायेन. जें उतर वाचता तें समजूंक. तुवें सांगलां तें उतर सारकें ओडीन म्हणजे समजीकाय देवाच्या उतराची. नाजाल्यार हांवें वाचलें एक आनी दुसरें तर समजलें. फुगोट्यो जावं हटाहटा जावचें न्ही. फुसफुस जातल्यो. म्हळ्यार वेविसायेन. वाच. वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनीक रात तांचेर नियाळ कर. आमी नियाळटा काय? देवाची ओड वाचल्या उपरांत सरस्वर मोजेर सरस्वात्मो मोजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आमी म्हणोंक कितलीं जाणां जाणा हें उतर? कितलीं जाणां म्हणटा देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला? कितें समजल्यां तुमी त्या उतरा वरवीं?
म्हणूंक जाणा कितले फाटी म्हणटात नान नको जाल्यार आमी हांगासर येयली आमी शिंगतात आनी म्हणटात हें म्हणल्यार जालें सगलें आमी जालें म्हूण जाणा पूण कितें जालें कशें जालें आमी तें फोंडोवन पळयना ताका हें लागून सांगता तो वेवीसायेन जें कितें म्हणटा तें सुमेन देवाचें वचत तुमी तें पुस्तक बरयलां तें तुज्या ओंठांचेर दीस आनी रात उगड वाचीत राव म्हणत राव पूण समजीकायेन ताचो नियाळ कर तूं कितें म्हणटा कित्याक म्हणटा कसली गरज तुका तेजी देवाचो आत्मो म्हज्या कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला अभिशेक म्हळ्यार कितें हें सगलें आमी गूट सोदून काडूंक पडटा फुडें वच तेन्ना सगलीं तुजीं कामां शांती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें तुजी कामां शांती पावोंक जायी खूंय कामां जाता आमची कसलीं कामां आसता पयलीं चिंतनाची कामां सगळ्यांच्यान पयलीं कामां कसलीं चिंतनाची हांव लंडन वचपाचो म्हाका पासपोर्ट करूंक जाय पासपोर्ट करता जाल्यार म्हाका सर्टिफिकेट काडूंक जाय सर्टिफिकेट काडूंक जाल्यार म्हाका आनी कितें करूंक जाय ही सगलीं चिंतना तयार जाता काय ना आनी चिंतना 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 कोत्ता 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 मागीर सगलीं आमी ती बरे भाशेन तर विसायेन समजीकायेन तर आमी करीत जाल्यार आमची कामां सारकी पावता ती संवसाराची तेच भशेन देवाच्या उतराचीय कामां आसा आनी जर तो देवाच्या उतरांत तूं गेलो जाल्यार ही संवसाराची कामां तुज्या फाटल्यान धांवोन येतलीं तुका कश्ट काडूंक पडचें ना हें गॅरंटी हें 100% हेतून हांव पडलां आनी हांव वयर सरलो कितें हांव पयलो देवान म्हाका दिल्लें जाय तें मागीर हांव पडलो कित्याक संवसारा वाड्यान धांवलो देव कोण तो नको जालो पोत्तून हांव पडलो पूण देवान म्हाका सांडूंक ना देवान म्हाका पोत्तून आपल्या जाग्यार हाडून आपल्या हेजेर म्हाका दवरलो आनी हेका लागून हांव जायतें उलोवंक जाणा ह्या संवसाराच्या आनी म्हज्या जिविता वयल्यान हांव दुसऱ्या जिविता वयल्यान कांयच उलयना जेन्ना घडलां तेन्ना कळ्ळां म्हाका वय काय ना तुमच्या जिवितान घडटा तेन्ना म्हाका कळटा देखून हांव उजार कोत्ता तुमच्या जिवितान तें घडलां आसतलें हांव आदी फुडें दुबाव धरता तुमचो म्हूण दुबाव म्हणल्यार तो दुबाव न्हू भावार्थाचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हूण तुमी सदांच आमच्या ओंठांचेर देवाची बासावणी म्हाज्या भयणांनी नव्या कोराची बासावणी सगल्यांच्याहून पयली बासावणी देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला आनी हें भावार्थान सो हितूर हें हांव मानून घेता जाल्यार हांव पवित्र स्नान घेता कितें घेता पवित्र स्नान घेता कित्याक देव वतमो आनी हांव एक वतमो पूण म्हाजो वतमो संवसाराचो मनशा कुळांतल्यान येयलो पूण आतां देवाच्या वतम्या वरवीं हांव देवाचो आपणायलोलो पूत जालो समजता समजल्यार तुमी काय आनीक दुसरे भाशेन सांगू आतां हितून कितें समजल्यार तुमी जेन्ना तुमी ती भासावणी म्हणटा काय ना तुमी म्हळ्यार वय म्हूण सांगलेलें म्हाका आतां देवाचो आत्मो म्हजेर आसा सर्व आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हटल्यार कितें दुसरे भाशेन आतां विचारता देवान म्हाका अभिशेक केला म्हणल्यार कितें आमी मनशाचीं भुरगीं आमी कोणाचीं भुरगीं मनशाचीं भुरगीं जेन्ना जेजू पवित्र स्नान घेतलें जॉर्दान नदीन बुडलो तेन्ना देवाचो ताळो तेणें आयकलो आनी पवित्र आत्मो स्पार्याच्या वेळार तेणें देखलो होय होय आमी पवित्र स्नान घेतलें आमकां बाल्टी मेळ्ळी तेन्ना आमी कितें आयकलां ना आमी कांयच आयकोंक ना पूण आतां आमी कितें आयकोता हय कितें आयकोता देवाचें उतर आतां देवाचें उतर आयकयलें जाल्यार म्हण जालें जेन्ना आमी तें समजलें तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता देवाचो म्हजेर कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हटल्यार आतां हांव आयकोता आनी अभिशेक म्हणल्यार कितें हांव देवाचो आपणायलोलो पूत अभिशेक म्हणटा पोसको भुरगो कळ्ळें हांव खाशा भुरगो न्हय हांव भुरगो संवसाराचो संवसाराच्या माय पायक तलमलोलो पातकाचो पूण जेन्ना जेजू म्हाज्या पासत मेलो म्हाजें पातक काडून घेतलें आनी म्हाका देवाचो आपल्याचो सांदो केलो आनी देवाचो पूत केलो समजलें तुमी म्हाका कोण जबाब दिना सामकी तोंड पडलां शार
तोंड कोण उलोयना, म्हाका उलयलोली जाय तुमी. हांवें कितें सांगलां म्हाका सांगात पळोवया. हांव संवसाराचो भुरगो, मागीर पायक जल्मलो म्हाजें. दुसरें, देवान म्हाका अभिशेक केला, म्हणल्यार संवसारांत येयल्लो जेजू मेलो, म्हाज्या पातोक आपणाचें केलें, म्हाका पातका मेकळो केलो. हांव जेजूचो सांदो जालो, पवित्र केलो, आनी आतां म्हाका देवाचो भुरगो केला. कोणाचो भुरगो? देवाचो भुरगो केला. म्हणून हांव आपणायलो. आतां हांव संवसाराचो न्हू, आतां माय पायचो पूत न्हू, आतां हांव देवाचो पूत. कित्याक? देवान म्हाका रोचला. आपणें कितें बरें केलां तें बरें करून हांव ह्या संवसारांत जिवंक म्हजीं वर्सां. कितें करूंक? बरें. जर तर हांव बरें कोत्ता जाल्यार हांव देवाचो पूत म्हूण रावतां, आनी वायट कोत्ता जाल्यार हांव सैतानाचो गुलाम जाता. कळ्ळां? आमी जायतीं जाणात म्हणटात, पळय तें बरें जालोलें सारकें, आतां पोत्तून मोदें दुयेंत जालें. कित्याक लागून जालें? उतराचें सोड. उतरां सोडलां तें नाका. ताणें आदलेंच पोत्तें जिवीत आपणाचें चालू केलें. बरीं उतरां तें उलयतालें, वायट उतरां सगळीं सोडलेलीं. आतां सगळें पोत्तें तें तींच उतरां उलोवंक लागलें. वायट उतरां म्हणल्यार कितें? संवसाराची इश्टागोत. पयलीं तें संवसार इश्टागोत सोडून कोणाची कोत्ताली इश्टागोत? देवाची इश्टागोत म्हणल्यार कितें? तें देवाची उतरां उलयतालें. कितें उलयतालें? देवाची उतरां उलयतालें. तूं देवाचें उतर देखून सुमूरचें पुस्तक सदां तुज्या ओंठाचेर दवर, दीस रात ताचेर नियाळ कर. 22 म्हणजे तें नियाळ कर, तेन्ना तुजी चिंतलेली कामां शार्ती पावतलीं. आमी देवाच्या उतराचो नियाळ करिना, पोतून पोतून आमी तो उडास करिना, आमी देवाची भुरगीं जातलीं? आमी संवसाराचींच भुरगीं जावन रावतलीं. संवसाराची भुरगीं जावन रावंक जाय काय देवाची भुरगीं जावंक जाय? देवाची भुरगीं भिकारी? देवाची भुरगीं पिडेस्त? देवाची भुरगीं दुखेस्त? जाल्यार आमकां देवाची भुरगीं जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? देवाच्योच उतर, देवाच्योच भासावण्यो आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक जायो, आनी त्यो आयकतल्याक बऱ्याक आनी फायद्याक पडोंक जायो. कितें जावंक जाय? आमी उलयता तीं उतरां आयकतल्याक बऱ्याक आनी फायद्याक पडोंक जाय. म्हटल्यार कितें? आमी देवाचीच भासावणी उलयत जाल्यार आयकतल्याक बऱ्याक पडटली आनी फायदो जातलो. देखून हिंगासर म्हणटा, तुका फायदो जातलो आनी ऐश मेळटलें. केन्ना? देवाचें उतर, देवाची भासावणी उलयता तेन्ना आनी दुसरो आयकता तेन्ना. मागीर त्या फुडें सांग. नई वड. बोलिश्ट आनीक तीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांती विणे आनीक काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां कितें म्हणटा हिंगात? देव पदवेदार देव खंय आसा? स्वर्गार ना तो? देव खंय आसा? देव स्वर्गार ना? हांव जाण स्वर्गार आहा म्हणून. देवाचें उतर सांग. केन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा? जेन्ना देवाचे भासावणेचे तीर रावता पळय तेन्ना. देवाचेर हांव पातयेवन रावता तेन्ना. केन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा? तीर गोट रावता तेन्ना. जरी तर आमी भासावणी घेतली आनी दुबावता जाल्यार आमी देवा सांगाताक आनी देव आमच्या सांगाताक ना. म्हूण ती भासावणी घेवन आमी तेजेर तर बावाडून पोत्तून पोत्तून ती भासावणी उजार कोत्ता जाल्यार आमी सैतानाचो नाश कोत्ता. तेन्ना देव आमच्या देखून सांगता, भिरांती विणे काळजीदारपणान
रावोंक हांवें तुका सांगोंक ना. कित्याक वेता थंयसर कोणाचो देव? कोणाचो देव? आमचो न्हू. कोणाचो देव? आमचो न्हू. म्हाका खबर ना त्या भावाचो देव कितें आसा. देव म्हण भावाडटा समज ह्या उतराचेर. त्या भावाक भावाडटा उतराचो ना म्हाका खबर ना, पूण म्हाका तर भावाडटा जाल्यार म्हाजो देव मोकोडे आहा. म्हाका पडोंक ना तेजें, पूण म्हाकोडे कितें आहा तें म्हाका गरज आहा दिवपाक तेका, तेन्ना म्हाका तेजें पडलां. पूण तेकोडे कितें आहा तें व्हरपाचें म्हाका नाका. म्हाकोडे कितें आहा तें दिवपाचें म्हाका गरज आसा. देखून म्हळ्यार दियात तुमकां देव आनिकूय दितलो. कितें म्हणलां आमी? कितें म्हणटाय? म्हाजे पासवाचो म्हाका पूण आमी भिकारी जायनाकात. देवाचें उतर तुमी घेयात आनी तुमी दुसऱ्याक दिवंक शिकात. तो सांगता थिंगा सुमूरचें पुस्तक सदां तुज्या ओंठांचेर दवर. देवाचें उतर सदां तुकोडे दवर, म्हळ्यार देव तुकोडे आसतलो. सदां ताजें नियाळ कर, सदां चिंतीत राव, देवाचें उतर उलयत राव, म्हणत राव. तुका तें पडलेलें ना कितें आनी कात कशें तें. तूं देवाचें उतर उलय, तितलें तूं उतरान बसतलो. तितलीं फळां भितर तयार जातलीं. मागीर तूं दीत राव. कितें राव? दीत राव. तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरत रावतलीं आनी तीं फळां आयकतल्याक बऱ्याक आनी फायद्याक पडटलीं. तो सोदूंक येतलो तुका. आतां वाशिंग सोदूंक येता. पळय येता पळय सोदूंक. दवर बाय तींग दवर हांव म्हाजी घेता. गॉड ब्लेस यू. आलिशाक आतां सोदूंक मोवता तुमी. सिस्टर म्हाका आमच्या पावसांत मागण्याक दवरा. माग आं. तें कितें नांव म्हणटलें बाबडे? हांव कितें नांव म्हणटलो? हांव जाल्यार सांगता तुमी न्हिदात हांव मागतां. तुमी कामाक वसात हांव मागोंक बसतां. पगार म्हाका धाडाय म्हूण सांगता मागीर हांव. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतराक अगो तिका मागणें चलता. देवाचें उतर आयकोंक मेळटा. आयकात तिंगा वचोन. ना काम आहा ना. मातशी तिकेट काडल्या पिक्चरा वचपाक, एका तियात्रा वचपाक. तियात्रा वच व्हडलो तियात्रा तिकेट कॅन्सील कराय ती. देवान आपयलें आमकां. तुमी कश्ट वतात ताच्या बराबरल्यान ती मजेशी येयात. हें उतर एक गोट उडास धरात. जेन्ना आमचेर कोश्ट येता तेन्ना वखदार आमी देवाक सोदूंक धांवतलीं तेन्ना देव मेवचो ना. तेन्ना देव खुंया म्हूण आमकां कळचेंय ना. आनी वयता आमी केन्ना? पिडेस्तलीं म्हणटच. सारकी तुवें जायना तेन्ना देवाक सोदूंक वयतात. मरच्या वखदार दोतोरांचेर वयता आनी देव तेन्ना दोतोर सांगता देवा कडेन मागात आं, काबार म्हाजें कांय ना. कोणाक मागात? तेन्ना देव मेवतलो आमकां. देवा कडेन कितलें मागलें आनी देव आयकोंक ना म्हणटा मागणें मागीर. पयलींच तर आमी देवा कडेन आसा जाल्यार आमकां कळोन येतलें आमी देवा कडेन मात देव आमच्या सांगाताक आहा म्हणून. हांव आहलोय जाल्यार देवाचो आनी मेलोय जाल्यार देवाचो. खुशालकाय आसतली आमच्या जिवितान एकामेकाच्या एकवटान. मेलो म्हूण आमी दुखी जावची नात. म्हाजे फाटी म्हाजो कोण घरचो मरो जाल्यार हांव रडोंक बसना. हांव देवाक आर्गां दिवंक बसतां. कित्याक तेजे मनांतल्यान कोश्ट पळय संवसाराचे आहले ते काबार जाले. निमाणो दुस्मान मनशाचो कोण जाणा तुमी? मरण. मेले उपरांत दुस्मानपणाच्या हितूंतलो सुटलो. तावणी गेली, झगडीं गेलीं, तावणी गेले, रीण गेलें, वस्कोताय गेली, भिरांत गेली, दुयेंस गेलें, पिडा गेली, सगळें काबार जालें. हो दुस्मान तो सतायतालो त्या मनशाक, त्या ओतम्याक. ते कुडीक तेजे सतायतालो. ते कुडी आसतना ओतमो दुकान पडटालो. पूण जेन्ना ती कूड मेली हें सगळें काबार जालें. ओतमो त्या कोश्टांतल्यान साल्वार जालो. तो देवाच्या राज्यांत गेलो. देखून जेजून सांगलां तूं मेलोय जाल्यार आनी तूं आहलोय जाल्यार तूं म्हजो.
हांव तुका सोडचो ना तुका सांडचोय ना. तर हें तर आमी जाण देव आमच्या बाराबर जाणा जाल्यार आमकां भिरांत कसली, कित्याक भियोंक जाय आमी दुयेंसाक भितात, आमी आनी कोणाक भितात. संवसाराची अस्कोताय आमची वय काय ना. हय, संवसारान कोण बरो आहा सांगात पळोवया, कोण एक मनीस बरो आहा म्हूण सांगात पळोवया. आमी शिकल्यात एक उतर कितें, हाव आर यू, आय एम ब्लेस्ड. कशें आहा गो बाय, आशिर्वादीक. पूण आशिर्वाद आनी ब्लेस म्हळ्यार खुंयच्यान येता कशें तें हेजो नियाळ कोत्ता आमी, काय म्हणोंक लायला म्हूण म्हणत आहा आमी. एक एक उतराची समजणी घेवंक आमी इल्लो वेळ तुमचो देवाक दिया. देवान म्हण मागलां एक वर तरी म्हाका दियात. आपोस्तांक जातालो एक वर तुमच्यांनी म्हाज्या जाग्यार रावंक जावंक ना. कित्याक दिमी घालून मागणें करतलो 3 वरां आमच्यांनी 3 मिनटां रावंक जायना. म्हाजे फाटीं मोकळें जायना, हांव पयलोच सांगता. पूण एक वर भर जेजू आत उबारून दिमी घालून बापाक आरगाणितालो, बापाक बसतालो, भोजूण करतालो बापाची, बापा तुज्यान सगलें जाता. आनी आपोस्तांक बसोवन दवरलेले, आयज आमकां बसोवन दवरल्यात. आनी आयज देवाचें उदक देव म्हज्या लागीं म्हाज्या तोंडार उलयता तुमकां आयकूंक, तुमी केन्ना उलयतलीं काय म्हूण रावता. तुमकां स्टेजूच जाय पडटली अशें दिसता तुमकां. नाका म्हाज्या भाव भयणांनी, तुमच्या घराब्यान तुमच्या भुरग्यांक बसून उलयात. तुमच्या घराब्यान तुमच्या घरकारांक तुमच्या बायलांक घेवन बसोन तांच्या लागीं उलयात. ही म्हजी कथा, हें म्हजें जिवीत. म्हाजे बायलेक आनी म्हाज्या भुरग्याक भूक लागता पूण म्हाका भूक लागना. तांकां बुकेन केन्नाय मुकोवंक येता, केन्नाय आनी कितें जाता. भूक लागली म्हणटा जाणा पयली तावणी कोणाची, बुकेची. केन्नाय जेम येता पूण म्हाका ती जेमूय येयना, ना म्हूण म्हाका भुकूय लागना, ना म्हूण म्हाका तानूय लागना. हांव तांकां मेवली जाल्यार कशें सोडिना. बस हिंगा, उलय म्हाकोडेन, सांग म्हाका, वाचून दाखय म्हाका. जायना म्हूण नाका, जायना जाल्यार कांयच ना. शीक देवाचें उतर. आनी ह्या देवाच्या उतरान आयज आमी खुशाल जियेता घरा. फाल्यां देव जाणा, आयज पासून हांव म्हाजें ऑर्डर सांगना तुमकां. हांव एका तेका ना, हांव म्हाज्या घराब्यान म्हाज्या भुरग्याक आनी म्हाजे बायलेक झरोन मरोन ते कडेन हांव शिकता आनी हांव तांकां शिकयतां. दिसाक 2 वरां, 1 वर, 2 वरां, 3 वरां आमचें चालूच आसता. सकाळीं उठलें म्हणटा आमी शिकोवंक. हांव 3 उठोन 2 उठोन बसतां देवा कडेन उलोवपाक. हांव वरां सांगना, म्हाजी व्हडीक सांगना. पूण म्हाजी बायल म्हाका पळोवन म्हाजी 4 5 ती येता, ती म्हाज्या फुड्यान बसता. ती एक पाटी बसली म्हणटच म्हाजी तिगांनी सुटका ना. 6 वरां 7 वरां जायसर हांव गेलो जाल्यार सुटका. हांव संवसारान पोटाच्या आशेकूय वयता. संवसाराची तेंय करूंक पडटा म्हाका, नाल्यार फामील कशी जियेतली म्हाजी, वय काय ना. मग ताका लागून हांव तेंय कोत्ता. आनी केन्नाय सोदना, केन्नाय मागीर उठना सणान न्हिदून कांसार जाता न्हिदता. सकाळीं 6 वरां तेका न्हिदलो आसा वाघ कसो, गो गो करून गोर येता. बायल म्हणटा यार केद देवळ्यान गोर येतालो. हांव म्हणटा तो वाघ भुकेलो आसतलो देखून तो गोर येतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्यो तावण्यो, भुकेच्यो तावण्यो सैतानाच्यो. आनी जेजून ताका कसो जाप दिलोलो, मनीस हुंड्या चरबी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदतात त्या उतरान. आतां आमी जाणा जावंक जाय, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें खंयचें उतर तेजी म्हाका गरज. म्हाका कित्याची गरज, तोंडांतल्यान भायर सरला त्या देवाच्या उतराची म्हाका अदीक गरज. म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांतल्या भासावण्याची गरज. म्हाज्या भाव भयणांनी, ह्या पवित्र पुस्तकान हांवें कितेंच पण म्हाका सांगलां आसतलें 8000 भासावण्यो आसात. हांवें सगल्यो तयार करूंक ना, पळय आयकल्या जे शिकणार शिकयता पळय तितूंतल्यान. पूण हांव केन्ना मेजूंक बसलें जाल्यार हांवें 2 काय 2.5 देखून मेजल्यो ही करून. मागीर हांव तुमी जाणा हे फायल नाल्ल म्हणटच गुडगुडो हालता आनी पडटा सकयल. मागीर सोदता. हांवें आनी एक फावटी बरोवन जायते बरयलेले सगळे. पूण निमाणें जायना बरोवपाकूय. केन्नाय भुरगे आसतना इस्कॉल शिकोवंक वयतना हांवें एक भुरग्याची खबर जाणा. ताका बरय म्हणटालो, बोटां दुखता मरे म्हणटालो तो. कितें बरय म्हूण सांगता, कितें जाता, बोटां दुखता पेन दवरून हातीन. कितें बरोवपाक, नांव बरोवपाक. कित्याक ताका शिकोवप नाका आसलें, बरोवपाक नाका आसलें. कितें सांगतलो, जायना म्हणटलो ना,
बोटां दुखता तर दुखता म्हणटा जाल्यार सोडचो पडलो. ही आयकलेली खबरो भुरग्यांच्यो. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी कितें ना कितें बोगलाटा कितें कितें आमी सांगतात. देवाचे तोंडांतलें भायर सरलें उतर जेजून तर तावणेचेर जोयतलें पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. हांव आनी तूं जेजू सांदो जाल्यार हांवें आनी तुवेंनूय त्याच पवित्रच्या उतरान जोय तरोंक जाता काय जायना? जाता. आतां दुयेंत आसा जाल्यार आमकां म्हणटा कितें? जेजूच्या गायेन आमी बरीं कितें म्हणलां? जेजूच्या गायेन आमी बरीं जाल्यांत म्हटलीं. तिका बरयल्लें आसा तें. आमी केलां तें घडलां ना. आतां तें तर आमी म्हणत रावता एक पिडेस्त मनीस जर म्हणत रावता जाल्यार तो पिडेस्त मनीसूय बरो जाता. जाता काय जायना? जायतीं जाणां जाल्यात आनी आजून जायत आसात. पूण म्हटलें म्हणत जाल्या उपरांत थोड्या तेंपान एक 2-4 म्हयन्यांनी परतून तो मनीस दुयेंत जाता. कित्याक लागून जाता? आनी कित्याक घडोवन येता ते भाशेन? हें आमी शिकोवंक जाय. केन्ना दुसऱ्याक पयल्या उपरांत आमी शिकोवंक जाय. म्हाजी संवय ती आहा. हांव केन्नाय कितें जालें जाल्यार म्हाज्यान व्हडलो कोण आसलो ताका पळयतालो. 10 वर्सांक 20 वर्सांक व्हडलो आहा. तेणें कितें केलां तो कसो जियेता. 20 वर्सां जालीं म्हणून म्हाकाय तेच भाशेन आहा. हांवूय तेच भाशेन पडटलो हां. 10 वर्सां जालीं म्हणून 10 वर्सान व्हडलो आसलो तो मेलो. आतां 10 वर्सांनी हांव मोत्तलो हां अशें चिंततालो. आतां ना. आतां देवाच्या उतरान कितें आहा पळय तें पळयता हांव. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो. कितें म्हटलां? देवान हांस लायली म्हाका, बरी हांस लायलोली. पूण मोन्नाच्या चपक्यान म्हाका सोडूंक ना. म्हाजी कूड मातयेक वचत पूण हांव देवाच्या राज्यान आसतलो. हें जोणान आमी चिंतूंक जाय. आमकां हांस येयली, आमकां दुयेंस येयलें, आमकां पिडा येयली, आमकां मरण येयलें, हांस देवाली काय नजो. पथकाक लागून येयली. पूण पथकाची कूड जें कितें आहलेलें तें मातयेची कूड मातयेक गेली. आनी म्हाका देवाची सुटका मेवली. देवाचें उतर म्हाज्या भितर आसलें. त्या देवाच्या उतरान म्हाका सुटका मेवली. म्हळ्यार देवाचें उतर कितें? हांव जियेतलो, हांव मरचो ना. देवान म्हाका हांस लायली, बरीच हांस लायली. पूण मोन्नाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. हें स्तोत्र 118 तितून बरयलेलें आसा. 17 व्हड कितें आसा ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. पयली तावणी बुकेची. दुसरी तावणी कसली येयली जेजूक? तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगलें हांव तुका दिता. हें कित्याक? हें म्हजें स्वाधीन आसा. तेजें काय न्हू तें. कोणाचें? सैतानाचें न्हू. तें देवाचें. पूण तो म्हणटा कितें? म्हजें स्वाधीन आसा आनी हांव तुका दितां. म्हणल्यार शेजाऱ्याचें फुलां काडटा आनी शेजाऱ्याकूच देवाचीं फुलां काडटा आनी देवाकूच घालता. सायबिणी कितें आं लोकांची चोत्ता आनी हाडटा आनी घालता. कोणाक ती? फुलां कोणाची? सायबिणीची. आहली कोणाचे बागेन? शेजाऱ्याची. चल्ली कोणे? हांवें. कोणाकू? दवरलो जाल्यार कितें? देवाक रे तें. अरे देवाक जाल्यार तेजी गोंवटी मोठ्या सोबितायेची. तावणी आपसुवार्थीपणाची. जेजूच्या जिवितांत ती तावणी जेजूचेरूय सैतानान हाडली. कितें म्हणून? तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगलें हांव तुका दितां. जेजू सांगलें तुज्या एकल्याच देवाक ताका बसतलोय आनी ताजी सेवा चाकरी करतलोय. वो ती सेवा चाकरी करतलो ताकाच एकल्या खऱ्या देवाक तूं बसतलोय. तर आतां आमची कितें काय? आमी हे तावणेन पडटा काय पडना काय? आशेक लागून आमी कोणाकूय नमस्कार करता कोण ना काय? कोणाच्यो चाडयो करता कोण ना काय? कोणाची निड्डूकाय, कोणाचें कुसळेपण, कोणाची सोयरीगूत मोडटा म्हूण ना काय? जायते गिन्सांनी त्या देवाक तर आमी जाणावंक काय कितें आमी कोत्ता तें कितें करूंक जाय तें.
कित्याक नको आमी देवाच्या उतरान वचोंक नात. कित्याक आमी देवाची तावणी जरी तर आमी पवित्रांनी घेतलां, आमी देवाच्या उतरान आसा जाल्यार आमी देवाचें उतर शिकोवन कोणें एग्जाम दिवपाची गरज ना म्हणून आमी ते एग्जामीकूय बसोंक ना. आमी आमचे एग्जामीकूच फेल जाता मागीर. आमीच नको आमी कितें कोत्ता आनी जेन्ना आमचेर येयल्या उपरांत कितें केलां कित्याक लागून येयलां आमी नको हांवें कोणाचें वायट केलां, जेजून कोणाचें वायट केलें. आतां आमी म्हणटात न्हू आमी जेजू क्रिस्ताची कूड हांव जावन आसा. सैतानाक दुयेंसाक रागाक रोगाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार जाल्यार हांव दुयेंत कित्याक, हांव वस्कोत कित्याक, हांव सदां म्हणना ती मागणी, सदां उलयना ती उतरां, तरी हांव दुयेंत आसा ना. हा काय ना, वस्कोत ना, गरीब ना, उणेंपण ना. तो जेजू गरीब आसलो, जेजू कितें उणें आसलें. आनी आमी म्हणटात कित्याक आमकां भावार्थ ना. आमी म्हणटात त्या उतराचो जेजू हांव भावार्थान तें उतर म्हणटा हांव जेजूची खरी कूड, हांव जेजूचो कूड कशी जाता. जेजून केलां तें हांव कोत्ता काय, पवित्र पुस्तकांत बरोवन तें हांव सोदता काय. फिलिपीन 4:5 कितें बरयल्लें आसा वाचात. जेजूची खबर, तुजी आनी म्हाजी खबर. दुसरे तावणेक आमी भायर सरपाक. आमी सैतानाक नमस्कार करून गिरेस्तायेक संवसाराक नमस्कार करूंक न्हय आनी करची ना जाल्यार आमच्या जिवितान ही ओड आसूंक जाय. ही आमी शिकोवंक जाय, आमी उजार करूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान आमकां तें कळोन येता. प्रेज द लॉर्ड. वाच गो वाच मातशें. तुमची दुलोबाई सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जालो. ना 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 कितें वाचलां ती. फिलिपीन 2:5 4:5 म्हणलें. आं सॉरी, फिलिपीन 2:5. सॉरी हां, स्लीप ऑफ टंग हो पळय भशेन चुकता पळय. बरें जालें इतल्या जाणांनी पळय जाप दिली आयकलां म्हणून. आयकोन आहलें जाल्यार वाच बाय वाच. जेजू क्रिस्ताच्या मोनान आनी काळजान आसलें तेंच तुमच्या मोनान आनी काळजान आसूं दी. खंय आसूं दी, कितें आसूं दी. तेज्या मनान कितें आसलें. 40 दीस तो देवाची हो सैतानाची परिक्षा तो 40 दीस देखून देवाच्या उतरान आसलो. आयज आमी कितले दीस देखून रावता देवाच्या उतरान. कितलें देवाचें उतर तेज्या मनांत आसलें आमच्या मनान कितलें आसा. तेज्या मनान कितें आसलें. तेज्या जेजूच्या मनान कितें आसलें मेवता पुस्तकान केन्ना मेळोंक ना. तो दीसभर आमच्या बराबर एकोड्यान जियेतालो, रातभर मागणें कोत्तालो. असले मनांत बरयल्लें आहा थिंगा. आमी कितले मागणें कोत्ता, कितले राती आमी फोडटा. आमी म्हणटात तिका बरयल्लें आसा, वाचूंक ना केन्ना. आतां वाचलां. ताच्या मनांत दुसऱ्याचो मोग आसलो. आमच्या मनान कितल्या जाणांचो मोग आहा. म्हाका बरें केल्यार म्हाका तुजो मोग आहा. ताच्या मनान बोगसणें आसलें. तेच्या काळजाचो आवंडो कसलो आहलो. बोगसण्याचो आवंडो. पयलो आवंडो त्या खुर्साचेर. बापा तांकां कितें म्हटलां. बापा तांकां कित्याक बोगोस. तेणें एकल्याक पासून म्हणूंक ना तूं जाणा जावन कोत्ता म्हणून. आमी कितें म्हणटा. आमच्या तोंडाची उतरां कितें. दूद पिता तूं, भुरगें गो तूं, भुरगो रे तूं, गिन्यान ना रे तुका. हें तेज्या काळजान आसलें. आमच्या काळजान आहा. म्हण आमी हांगा बोगसणें आहा.
हांवें बोगशिलां तेका हांवें बोगशिलां तेका इतलें म्हणटा आमी. पूण तेजे सगल्यो खबरो काडून दुसऱ्याक सांगता. अशें केलें तेणें जाणा मुगो, अशें केलें तेणें जाणा मरे बाबा, हें करपाचें रे तेणें. उलयता काय ना? हें तो उलयला थिंगा जाल्यार तेज्या मनान आमच्या मनान खूंय आसतलें. कित्याक आमी नोको देखून ही बोगसणें कितें पळय तें बापा तांकां भोगोस. कित्याक ती कितें कोत्ता तें नकळत. पयलो आवडो काळजाचो आनी हें तेज्या काळजांत आसलें, हें तेज्या मनांतलें. तें तुज्या आनी म्हाज्या मनान काळजान आहा काय? जाता काय बोगसूंक आमचे कडेन न्हू? जायना. जाता पूण आमी करिना. आमी संवसारीक आशेन रावल्या, संवसारीक पदवी घेवन रावंक सोदतात. हांव कित्याक बोगसूं तेका? हांवें चूक केल्या? जेजून चूक केलोली तरी तेणें बोगशिली. तेज्या काळजान म्हाज्या काळजान ना तें, आनी हांव शिकोंकूय सोदिना तें. तो म्हणटा म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं म्हणल्यार कसलें जूं तें? आंधार मांदेलां तें, गाडयाचेर घालता तें ना, आपणें कितें केलां तें. हांवें तुमकां बोगसणें दिलां, हांवें तुमकां बोगशिल्यांत. ही पदवी देवाची, ही पदवी पवित्र आत्म्याची. आनी जी पदवी ज्या मनशाक मेवता तो मनीस तें करूंक शकता. दुसरो पावंडो जर तूं बोगशिता जाल्यार दुसरो पावंडान दुसरो आवडो जेजूचो आयज तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो. केन्ना? फाल्यां काय आयज? कितें केल्यार? बोगशिल्यार. हांवें बोगशिलो समज तूं म्हाज्या भावाक, हांव आनी म्हजो भाव आयज एकवटान जाले. आयज एकवट जालो दोगांयचो म्हळ्यार दोमी दोग जाण म्हज्यान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हो आवडो जेजूचो आनी हो पावंडो आमचो जिविताचो. ही जावन आसा जेजूची ही 40 दिसांची यात्रा. ही जावन आसा जेजून 40 दीस केलोली ती यात्रा. आमच्या जिवितान एकवट आनी मोग हाडूंक आयज आमकां दिलां तें खरेंच आमी पाडूंक. हो तो जावन आसा तो उपास, रागाचो उपास. भावा म्हज्या रागार जाला विसर, उपास कर त्या रागाचो आनी मोगान भर म्हज्या उतरांतल्यान. आयज तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो. तिसरो पावंडो. अस्तरी हो तुजो पूत, पुता ही तुजी आवय. त्या खुर्साचेर हुमकवतालो, हळवळटालो तरी आपली मोगाची आवय, आपल्याक कुसव्यान सांबाळलेली आवय, आपल्याक दूद दिलेली आवय जेजू तुका आनी म्हाका दिवन गेलो. कित्याक काय? कित्याक दिला? कोण उलयना? रागार जाली? भूक लागली? टायम जालो म्हाका सांगात आं. भूक लागल्या जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. कित्याक दिली जेजून आपली आवय आमकां? कित्याक ती वस्तरी, पयली वस्तरी पवित्र आत्म्यान भरलेली संवसाराचेर. हरशीं पवित्र आत्मो येतालो, मनशाचेर रावतालो, देव धाडटालो, तो मनशाक कितें सांगपाचें सांगतालो, देव सांगता तें, आनी तेजे वयलो पवित्र आत्मो वयतालो. जसो इसायास प्रवादी, जेरमाया प्रवादी जावं जायते प्रवादी आसले, तांचेर देवाचो आत्मो येतालो, ते म्हणजे मनशा कुळाक पोरजेक शिकयताले आनी मागीर तेंचे वयलो पवित्र आत्मो परतून देवाशी वेतालो. पूण हे वस्तूचेर पवित्र आत्मो येयलो, तो पवित्र आत्मो तितून ती गरबेज जाली, तो वसोंक ना, तिचेरूच रावलो. तिणें आपल्या एका मालगोड्याक जल्माक हाडलो. पयलें व्हडलें आनी व्हडलें देणें आमकां फावो करपाक ती आवय म्हणल्यार ती कोणूय खंयचीय वस्तरी आयज आमच्या जिवितांत एक सादें गरीब भुरगें तर एका बऱ्या ग्रेस करोडपती मनशाचेर काजार जालें जाल्यार तेजी वागणूकूच बदलता. कालच्या दिसा तें इसीत घालतालें, रोखडें दुसरे दिसा तें कितें घालता? कसलें द्रेस? विंगडेपणाचें द्रेस घालता. ग्रेस कायेन. पयलें तें दाट दाट घालतालें आंगाक, लिपयतालें कूड, पूण आतां कूड झगझगता तसलें. लेस आनी कितें हजारांचे मिटरांनी लुगोडटें. वय काय ना?
गरीब असलें काल ती लेस घेवन ताका ताकद नासली, पूण आयज ग्रेस जालें, आयज 2000 मिटर म्हणल्यार कांयच न्हू. पूण आपली कूड कांयच वालोर नासल्या भाशेन सोडून दिली. पूण ही वस्तरी पवित्र आत्म्यान बोल्लोली. तें म्हणलें ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत रिगोंक, आमी देवाची चाकरां मडकोवन घेवंक, तेची देख घेवंक ती आवय आपणाची जेजून आमकां दिल्या. आमी कोणा भाशेन जियेता काय? चाकरां म्हूण जियेता काय व्हडलीं? आमी चाकरां म्हूण जियेना पुता म्हाज्या, भावा म्हाज्या. आमी संवसारांत ग्रेस जाली म्हणटच आमी ग्रेस म्हणून जियेता. आमकां कित्याक पडलां? म्हाका कित्याक पडलां तेजें? तेका लागून आमकां पडलेलें आश्चर्यान देखून ही देख घेवपाक कोरमुरेची जेजून आपली माय आमकां दिली आनी तियेन आमकां देख दिल्या. तो सांगता तें आयकात. आयज हांव उलयतां जाल्यार तुमच्या मुखार रावन हांव शाणेपणान उलयना, व्हडपणान उलयना आनी हें म्हणून सांगून उलयना, पूण तिणें कितें सांगलेलीं तिका बरयलेलीं उतरां आहा, हांव तीच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां, तीच तुमच्या कानांनी तुमकां आयकोंक दितां. तो सांगता तें आयकात. आनी म्हजी आशा पवित्र पुस्तकान कितें जेजून देखून सांगलां तुमकां, हें जेजून कितें सांगलां तें तुमी आयकात. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलां तें आयकात. आमकां पयली गरज ताच्या तोंडांतलें कितें भायर सरलां पळय तें आयकोंक, समजोंक आनी पाळूंक. हितून तुज्यो सगल्यो अजापां, ओचोरयां, मिलाग्री आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जशें देवाचें आमच्या जेजूच्या तोंडां भायर सरलें, इसायास प्रवाद्यान बरयल्लें उतर, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका आनी कित्याक केला? गरिबाची जोडटी करूंक, जोडटी करूंक, तांचेर फरमण मारूंक, बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक, कुर्ड्यांक सुटका वो कितें परगट करूंक, देवाच्या उतरान कितें आहा पळय तें दाखोवंक, पेकवणेची खबर दाखोवंक आनी देवाचे उपकार, देवान जे उपकार पळय केल्या मनशा कुळाक ते परगट करूंक देवान जेजूक आनी जेजून आयज आमकां धाडले. आमकां धाडले म्हणून खंय दाखोवन दिता आमकां? माथ्याचो शिव वर्तमान 28-20 वर 18 वोड. माथ्याचो शिव वर्तमान 28-20 वर 18 वोड. मॅथ्यू 28-20 वर 18 वोड वच. ताका पळेना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. 28-18 मॅथ्यू 28-18 आं सारकें आं 17 वाजता. सॉरी 17 वाजता. हां हांव न्हू तेंच म्हणटा. जें कितें हांव कितें उलय हिंगासर पळय उलयलां जाल्यार हांव तें जाणा जावनूच उलयलां, दुसरें उलोवंक ना. वाच. जेजून फुडें सरून म्हळें, जेजून फुडें सरोन म्हणलें, आयकात. स्वर्गार आनी संवसाराक देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. आं मागीर म्हणटोच म्हणटोच वचूंक सगल्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. मागीर बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याच्या नांवी तांकां स्नान दियात. जालें? आनीक हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकोयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें सांगलां जेजून? बापान कितें केलां? स्वर्गाचो आनी संवसार सगलो अधिकार
जेजू कडेन दिला. आनी जेजून कितें केलें? आपणाको दवरलो. आमचे कडेन आयल्यार आमी कितें करतलीं? सांसपान चवली गिरेस्त सुन्यो दिल्या व्हडली. कितें करता ती? लिपयता. पांय मेले जाल्यार कितें करता? तो मेलो गेलो. आमी कितें जाणां खूंय आहा म्हणून. पूण जेजू सगली गिरेस्तकाय आपणाक स्वतमंतल्याक दिली. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान तांकां पवित्र स्नान दियात आनी तांकां म्हजे गवाही करात. आयजो अधिकार जेजून आमकां दिलो. कोणाक दिला? आमकां दिला. कितें करूंक दिला? आमी जेजूचे दुसऱ्या भाव भयणाक गवाही करूंक. आनी आमी म्हणटात मनशा लागीं जायना, देवा लागीं जाता. जेन्ना जेजूनच हें शिकोवन दिलें तें मनशा लागीं जायना, देवा लागीं जाता. तेन्ना एक ऊंट सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान पास जावंक अदीक सोंपें, एक ग्रेस मनीस स्वर्गार वचोंक अदीक कठीण. ग्रेस मनीस म्हळ्यार कितें? पयशांकारू? देवान पयशे कोण नाका सांगल्या? दुडू भांगर घेयनाका सांगलां? बाट बेंस कोण नाका सांगलां? देवान असल्याचेर कांयच शिकोवंक ना. पूण ग्रेस म्हळ्यार कितें? खंयचो ग्रेस मनीस? जो देवाच्या उतराक मान दिना, आपणाचूच आपूण सांगता तें तूं आयक, देव सांगता तें ना, तो ग्रेस मनीस. कित्याक ताका आनी कांय खबर ना. ताका जाय आपणाची वळवीक. ताका जाय म्हाका जाय म्हजी वळवीक. म्हाका खुशी ना तुजें आयकोपाक. हांव तेन्ना ग्रेस मनीस. पूण म्हाका खुशी आहा तुजें आयकोपाक जाल्यार हांव ग्रेस न्हय, हांव तुज्या मुखार घालतो. हांव ल्हानवीक आनी चाकूर जाता. जेन्ना तूं म्हाका सांगता तें आयकोन दोगांय भासाभास करूंक आमच्यांनी जाता. आनी तेन्ना आमकां स्वर्गीचें राज फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एकवट आनी मोगान रावत जाल्यार आमी स्वर्गीच्या राज्यांत जिवंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. चवथो आवंडो. म्हाका तान लागल्या. क्या लागल्या? कोणाक तान लागल्या? आयज जाणां म्हाकाय दिलेली तान उदक पिवंक. हालेलुया. कोली तान लागलेली आमकां? ही कुडीची तान. ओतम्याची तान ती? कुडीची तान. प्रेज गॉड. आतां म्हाका तान लागल्या म्हळ्यार जेजू सांगता कोली तान लागला जेजूक? ताका ओतमो दिलो पिवंक? ताका नाका दिलोली. तें नको जावन दिली. ताका तान लागल्या तुज्या आनी म्हाज्या जिविताची. जेजूक तान लागल्या तुज्या आनी म्हाजी जिविताची. आमचो ओतमो जेजूक जाय. तानेला म्हजो ओतमो. आमी गायन करतात. कित्याक? सुवादी गेण्यांक तुज्या राखून रावता दिसपटें भेटूंक मोगाक तुज्या. आयज जेजू राखून रावता आमकां आमचो मोग करूंक. तान लागल्या. म्हाका तान लागल्या म्हणटा तो. आमकांय तान लागल्या केन्ना. कुडीची आय लव यू डार्लिंग. आय लव यू डार्लिंग म्हणटात. म्हाका तान लागल्या. आनी हे खुर्सार जेजू कोश्टवता आसतना म्हणटा म्हाका तान लागल्या. म्हाज्या भाव भयणांनी आमकां कितली तान लागल्या काय तान भागोवपाक तेजी. ताका तो तान लागल्या आनी आमकां तो तान लागल्या. आमी तेजें उतर आयकतलीं आनी आमी तेज्या उतराक पाडो दितलीं. हो तेजो चवथो आवंडो. पांचवो आवंडो खंयचो? देवा म्हाज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. आमी म्हणनात हांव इतलें करता मरे कांय जावंक ना. हांव मागण्यांक गेलो, हांवें कितें केलें आनी कितें केलें, खंय धंदो केलो, कितें केलें, कांय जायना. देव देगून पळयना. देवान आमकां सांडल्या. पूण जेजू कुसार रावन सांगतालो मनशाच्या रुपान. ताणें बापा म्हणोंक ना. हरशीं ताणें केन्ना देवा म्हणोंक ना. सदांच कितें म्हणटालो? बापा. आख्खें जिवीत कशें काडलें? म्हजो बाप सांगता तें हांव. पूण कुर्सार आसतना देवा म्हज्या देवा कित्याक लागून म्हटलें काय? कित्याक लागून म्हटलें काय?
कितलो मतलबी हो आवडो देवाच्या काळजांतलो जेजूच्या काळजांतलो. त्या वेळार तो मनीस आसलो आमकां दाखोवपाक हे व्हडवडे तुमचे मनशाचे व्हडवडे हांवें म्हजे कुडीर ह्या मनशाच्या रुपान घेतल्या. जशें तुमी मागता उलो देवाक तोच उलो हांव मागता तुमच्या नांवान. ताणें कोणा बसत घेतलें तें? कित्याक देवा म्हज्या देवा म्हटलें? आमी म्हणटा आमचे व्हडे ल्हवू करपाक, आमी तेका उलो मारपाक, आमी जाणा जावपाक जेजून आमचे कोश्ट आपणें सोंसले म्हणून. देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला? आनी निमाणो सो वांगडो, निमाणो न्हू सो वांगडो कितें म्हणटा? बापा म्हाजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. आयज आमी कितलीं जाणां घालता काय? कितले जाणां आमचो आत्मो दिता काय आमी जेजू लागीं? भेटयता काळीज म्हजें. आमी कितले जाणां समर्पण करता काय? आनी तिसरो पावंडो भोजन करप. पयलो पावंडो देवाक अर्गां दिवप, दुसरो पावंडो देवाची तुस्त करप. देवान कितें दिलां, कितें गेलां, कितें जालां आमच्या जिवितांत आमी तें देवा कडेन उलोवप. आनी तिसरो पावंडो देवाक भोजप. म्हजो आत्मो तुज्यान. कितले जाणां काय आमचो आत्मो आमी देवाच्या हातीन घालूंक तयार आसा? कितलीं जाणां आमी देवाच्या आत्म्यान रावता काय? कितलीं जाणां आमी देवाच्या उतरान आमी एक वर दिता काय? एक वर दिसाक ह्या 40 दिसां पुरती एक वर तुमी बायबलांत रावात. एक वर भर तुमी नवो करारांतलो एक वर दिसाक वाचात, एक वर शिकात. आनी हे 40 दीस जाले उपरांत तुमच्या जिवितांत कितलें बोल्दप येता तें तुमी पळयतलीं आनी तुमी हिंगासर गवाय जातली. म्हज्या गवाय न्हय, जेजूची गवाय जातली तुमी. तेणें सांगलां सगल्या संवसारांत म्हजी गवाय करात. आयज म्हाकाय त्याच पासाचेर धाडला तुमकां जेजूचे गवाय करूंक, तुमकां तेज्या उतरान हाडूंक, तुमकां एक वरभर तुमी देवाक भेटोवन दिवंक, ही भोजण करूंक तुमी देवाची. आसा तयार? कोत्तली? प्रेज गॉड. कोणा हिंगा हार्टीन पेन आहा? दूख आहा हिंगा फाटीन कोणाक? कोण आसा? कोण आसा हिंगा फाटीन पेन आसा? दूख आसा फाटल्यान? मागीर आहा? फाटीन आसा? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सारको जागो दाखयता म्हाका हिंगा हिंगा बुजा हाती बुजा सकल. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कितलीं जाणां जाणां म्हणटात तुमी ही दूख आतां गेली म्हणून? सातवो वांगडो जेजू म्हणटा सोंपाटलें. इट इज फिनिश्ड. जेजू सांगता सोंपाटलें. तुमी कितें म्हणटात? सोंपाटलें म्हणात. ए सैताना तुका अधिकार ना हे आमचे मांयचे कुडीन रावपाक, पूण आमकां अधिकार आसा. आमच्या देवान आमच्या जेजून आमकां दिला. आतांच्या आतां हे कुडींतलो तूं भायर सर. हांव तुका शिरापता जेजूच्या नांवान. तूं ह्याच वेळार म्हज्या पांयां पोंदाक. अर्गां तुका जेजूक तुजें उतर आनी तुजें नांव आमी घेना फुडें. सैतान पळोवन गेलो. तुवेंनूच हे पवित्र आत्म्यान आमकां ही भासावणी दिल्या. अशें तर देवाक लागीं सरात आनी देव तुमकां लागीं सत्तलो. आनी तेन्ना सैतान पळोवन वेतलो आनी तो गेलो म्हणून आमी तुका आर्गां दिता, वाकाणटा आनी दिनवासता आनी हे दुखीक शिरापता. हालेलुया. राबाशिया बाबा लाबाशा हो राबाशी राबा 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 राबा. भायर सर ती दूख एक कोडींतली ह्याच वेळार. हातान जगां भायर सरतली. कसलोच अधिकार ना एक कोडीन रावपाक. ही कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जेजून आपल्या रक्तान ती विकती घेतल्या. आयच्या आयज तिका नितोडी केल्या म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया जिजस. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज यू जिजस.
मागीर आलोय आलोय पळय फाटल्यान आहा आहा आं ना प्रेज द लॉर्ड. कितें जालें? दूख आहा तुका भितर? आं बरें दिसलां? बरें दिसलां? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arkan tuka Jesus. Moiman tuka Jesus. Ono man tuka Jesus. Sauna Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. थँक यू जीसस. गॉड ब्लेस यू. बापा तुका एकदां वाकांटान दिनवासना बापा हें एकदांच तुवें म्हाका फावो केला एक पोस्टरी जशी जेजू तुजी आवय तुवें आमकां भेटयली ती आयज तीच आवय तुजी म्हाका दिल्या तुवें पँक मारूंक. हालेलुया जेजस. थँक्यू जेजस. हालेलुया. आनी उतरां तुजी म्हज्या तोंडान भायर सरना फुडें ही आवयक पेकोवणी दिली म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. सो तुज्या तोंडान उतरां भायर सरतालीं आनी त्या उतरां वरवीं सगल्या मनशा कोणाक तूं पेकयतालो. हालेलुया जेजस. थँक्यू जेजस. हालेलुया. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेजूक कितले पावंडे? 7 पावंडे. कितले दिसांक पाडपाचे आमकां दिल्यात आतां? 40 दीस जातले. मागीर 40 मागीर कितें? म्हज्या भाव भयणांनी जिवीत भर हे 40 दीस हो शिंकपाक दिले आमकां. हे 40 कित्याक दिले? शिंकपाक. आनी हे शिंकपाक आमकां आपोवणें दिलां. मातयेचो शिव वर्तमान 11:20-28 वड. तुमी कश्टवतात अजाबरान चपल्यात ती म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतलो. आनी 29 म्हणून म्हजें तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं कित्याक हांव एक ल्हानवीक आनी दुलोब शिंकतलीं. तुमी कोणा कोणा शिंकतलीं? कोणा कोणा शिंकतलीं? पवित्र पुस्तक कोणा शिकात. ब्रादरा कोणा शिकनाकात. हांव टिचर न्हू तुमचो. हांव फकत एक इन्स्ट्रुमेंट पवित्र पुस्तक दाखोवपाक हो तुमचो टिचर. हालेलुया जेजस. थँक्यू जेजस. आनी कोणाक कसली दूख कितें त्रास आसा कोणाक मागणें करूंक जाय? प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. बाबा कितें जालें सांग. यो यो म्हज्या बाबा यो 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 रे बाबा. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजस. थँक्यू जेजस. आर्गां तुका जेजस. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजस. थँक्यू जेजस. केन्ना आतां पडलो कितें रे? आतां पडलो. थँक्यू जेजस. आयल्यान यो आयल्यान यो आयल्यान यो आनी मास मुखार बाबा. तूं भाव म्हूण म्हाजो. थँक्यू बाबा. तुका बाबा जो तुजो पवित्र पुत्र म्हाका देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केलो. आयज तेच भशेन वचो आत्मो देवा जशें तेणें म्हणलें दियात आनी तो तुमकां दितलो. आनीक तो ताजें हांव म्हजो पूर्ण म्हज्या भितर आसतलो ह्या म्हाज्या भावाचें. तुजें उतर हांव ह्या भावाच्या कानान घातलां. तुज्या उतरांनी तुवें तेजो मोग केला म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. ह्या भावाक तुज्या उतराची घोटाय दिवन ताका घोटायेन बुद्दां बाबा. आर्गां तुका बाबाक जेजूकान पवित्र न्हय की तेणें बसय आनी म्हाज्या भावाक तुवें बदल्लो म्हणून तुज्या उतरान ताका बोल्लां म्हणून काल ती कांय ल्हान बी कांय अनुभव तुवें ताका चणवय आनी कितें दिलां म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता. वाकांटान दिन वचना तेज्या मोगा बसून जितलो मोगान बोल्लो तो तेजो मोग दुनिया भायर उत्पन्न करता भितर आसा पूण तो उत्पन्न करूंक ताका तूं शक्ती दिता म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. तुजो आत्मो ह्या म्हज्या भावाचें आसा तुवें ताका घोटायेन बोल्ला. तुवें ताका मोगाचो आनी घोटायेचो आत्मो दिला. भिरांतेचो न्हय शांतीचो आनी काल्तिकायचो बुजवणेचो आत्मो दिला. आनी हो आत्मो नवोचो भाव उजार करता म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका बाबाक जेजूकान पवित्र थँक्यू जेजस. थँक्यू जेजस. म्हणलें पिळोच्या हात दवरून पिळोवंत बरें जातलें. म्हजो बाब बरो जालो म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. थँक्यू जेजस. हालेलुया. ताका एक उतराची गरज देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. देवान म्हाका बिळकुट आत्मो दिवंक ना पूण मोगाचो शांतीचो आनी घोटायेचो आत्मो दिला. कोण तेच्या बराबर आसा तेजो गोचो जाल्यार ही उतरां ताका म्हणोंक लावची. परत परत म्हणोंक लावची.
कोणूय आहा जाल्यार ताका दिवची. देवाचो आत्मो ताजेर आसा. देवान ताका अभिशेक केला. कित्याक देवान ताका मोगान भरला. देवान ताका मोगाचो आत्मो दिला. गोटायेचो, शांतीचो, आपदमावणेचो, गोटायेचो, मोगाचो, गोटायेचो, शांतीचो आनी आपदमावणेचो 4 गिन्साचो आत्मो तेचेर उजार कर. मातशें बरोवन घे आनी ताका दी एक कागद बरोवन. आनी ही उतरां तुजी आवय तूं तर उचात्ता म्हजे भयणी, हांव तुका सांगता फुडल्या म्हयन्या हे भाशेन केन्नाच तो येवचो ना. केन्नाच येवचो ना हे भाशेन. हांवें म्हाज्या जिवितांत जायत्या जाणांक असलीं पळयल्यात. देवाची पदवी तेजेर आसतली आनी देवाची पदवी जावन सुद्दां शांतीची, गर्वाच्या नडपणाची न्हय. पूण ही उतरां उजार कर. देवाचो आत्मो म्हाज्या, तेजें नांव कितें? आं, क्लिफर्ड. देवाचो आत्मो क्लिफर्डाचेर आसा कित्याक देवान ताका अभिशेक केला. देवान ताका मोगाचो आत्मो दिला, गोटायेचो दिला, शांतीचो, आपदमावणेचो आत्मो दिला. जाल्यार हे तो ते 4 उतरांचे तूं उजार करता आनी तेज्या कानान घालता जाल्यार 100% फुडलो म्हयनो जाता म्हणल्यार तो निवतलो. तेज्याय तोंडान ती उचारून घे उतरां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आर्गां तुका वचपाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक. चल स्टँड अप करुया. काबार करुया न्हू. तुमकां भूक लागल्या? बेश्टें ना म्हणनाकात हां. कित्याक हांव 7 वरां देखून रावपाक रेडी आहा. मागीर तुमी म्हणशात हांवें उपास केला म्हणून आमचो ब्रादर येयलो एका एक भूक लागला ती लागना. ताका तांदूय लागना ती लागना. आमकां तान लागता म्हण नको. थोडी म्हणटा आमी डायबिटीची मनशां आहा. हे पळय एकली पियोता गुटू गुटू कोत्ता. ना ना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जालो टायम जालो. टायम जालो. ओके. प्रेज लॉर्ड. आमी उबी रावया. बरें हांव एक पत्तें सांगता तुमकां आतां. तुमकां कडेन भूक लागना म्हणून म्हाका भूक लागल्या. थँक्यू जीजस. तर उबी रावया सगळीं. आमचे दोळे बंद करुया. निमाणें मागणें करूंक कोण येता? निमाणें ह्या वेळार हें मागणें तुमच्या उतरांतल्यान तोंडांतल्यान तुमी आयकलां. त्या उतरांतल्यान तुमी समजा त्या उतरांतल्यान हो आशिर्वाद मेळूंक तुमकां आनी म्हाकाय मेवतलो देवाचो आशिर्वाद. कोण करता निमाणें मागणी? कोण तयार नाक? कोणाक कांय देवान दिवना? कोणाक नाका देवाक आर्गां दिवपाक? बाय यो. आं सॉरी. प्रेज गॉड. थिंगाच राव. बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बापा, आयच्या दिसा पासत तुका आर्गां दिता, तुका वाखाणटा. हो वेळ, ही गोडी आनी हें खेरीत वॉर आनी खेरीत पवित्र तुजें उतर तुवें आमकां मोडून दिलें. त्या पासत तुका आर्गां दिता. ह्या भावा पासतूय तुका आर्गां दिता. ताचे वरवीं आमकां आयज जायती शिकवण मेवली. आनीक जें गुपीत तुज्या उतरान लिपलेलें आसलेलें आयज तें आमकां उक्तें जालां. आनीक हें उक्तें जाल्लें गुपीत आमच्या काळजान घेवंक हो तुजो आवंडो. आनीक त्या उतरा वरवीं मेवलोलो भावार्थ घेवन आमी चलोवंक आमच्या जिविताचो पावंडो. तुका आर्गां दिता, तुका महिमा दिता. हें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक तूं आमकां गोठाय आनी कृपा फावो कोत्ता म्हणून. आनीक तुका दिनवासता, आर्गां दिता. हेंच शिकून आमी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आमकां तुवें आवंडो आनी कृपा दिल्या म्हणून. जेजूच्या नांवान हें मागणें कोत्ता. आमेन. थँक्यू जीसस.